आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. कितल्या अपुरबायची उतरां. खंडीत जावन आमी सगळीं सर्गींच्या बापाची भुरगीं आसता. हाची रुजवात जावन ताणें आमचे तें गेल्ल्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान त्याच बापाक उलो मारच्याक आनी आमची अंतस्करणां जिवी करच्याक व्हडा उमेदीन ह्या वताक सयत बसून आमी हांगा आसा. अशें आसता प्रस्तुत काळार कश्टांचे परिस्थितींत भावार्थी क्रिस्ती जिणी धैर्यान जिवोवच्याक तशेंच ह्या प्राजीत काळार आत्मीक जिणे कशी एक नदर घालच्याक देवाच्या उतराच्या की आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाच्या की हेर कितें आमच्या कुमकेक येत म्हण चिंता तुमी. देखून मंगळूर दियेसेसच्या करिस्मॅटीक संचालन आनी दियेसेसचो पवित्र पुस्तकाचो आयोग हांच्या जोड आश्रयाकाल सोलोवच्या ह्या भोव सकाळीक आध्यात्मीक कार्याक आयोजकांचे तर्फेन तुमकां सर्वांक परत मोगाचो स्वागत. आयच्या उक्तावण कार्याक मंगळूरचो गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर पिटर पौल सल्डाना तशेंच बेलतांगडी दियेसेसचो बिस्प अदीक मानादीक दोतोर लॉरेन्स मुकुई आमचे सोबे आसात. तांकां तुमच्या सुमेस्तांचे नवी मानाचो स्वागत आमी पाठयता. मागण्याच्या हेर दिसांनी हेर दियेसेचे बिस्प आमचे पासत मागोवंक मेळटले. ह्या 4 दिसांच्या संमेलनाक देवाचे उतार वांटून घेवच्याक आमचे मदें आसा मानादीक बाप जोसेफ इडट्टू डिवायन रिट्रीट सेंटर UK. हो देवाचो संदेश घेवन आयला आनी ताका मोगान आमी स्वागत करता. ह्या 4 दिसांनी शर्माव इंग्लीश भाशेंत आसतले पूण ताचें भाशांतर कोंकणींत जातलें. मोगाच्यानो आतां वेळ उक्तावणाचो. देखून दियेसेसच्या करिस्मॅटीक संचालनाच्या हुद्देदारांनी आनी सांद्यांनी दोगां आल्तार भुरग्यांनी आनी बायबल आयोगाचो कार्यदर्शी हांणी इगर्जेच्या पर्टिको कडेन तयार रावचें आनी तेंतान पुरशांवार येवचें. गवळी बाप आल्तारी कडेन येतले आतां येवनूच आसात. दोगी गवळी बाप तशेंच करिस्मॅटीक संचालनाचो आत्मीक निर्देशक बाप क्लिफर्ड फेर्नांडीस आनी बाप जोसेफ इडट्टू आनी तशेंच ह्या वारड्याचो विगारवार बाप जेम्स तांणी दया करून आल्तारीक येवचें. पुरशांव थंय सुटता आसतना गवळी बाप आल्तारी पावलेंच पुरशांव आराम जाता आनी त्या दाळा आमी देवाच्या उतरा संबंदीत जेजू तुजी उतरां म्हणलें गीत गावंक आसतलें. हांगा पवित्र पुस्तक मानाच्या जाग्यार दवरलोच गवळी बाप जेलो घाल मान करतले आनी ताच्या उपरांत दुंपयतले आनी उरली रीत हांगा मुखारून वेतली. आमी देवाच्या उतराक संबंदीत नियाळून जेजूची उतरां म्हणलें गीत हे वेळी गावचें. पुरशांवार पवित्र पुस्तक मानाच्या जाग्यार दवरच्याक हाडून येतले.
पुस्तक दोगी गवळी बाप मानाच्या जाग्यार दवरतले. कुलोदिता अदीक मानादीक दोतोर लॉरेन्स मुकुई तांणी जेलो घालन पवित्र पुस्तकाक मान करच्याक. मंगलोरचो गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना दुंपोवन पवित्र पुस्तकाक आमच्या जिविताचो दिवो वाटेचो उजवाड जावन आसच्या शब्द मनीस जाल्ल्या देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक करचो मान म्हण आमी समजोनचो. आतां करिझमॅटीक संचालनाचे लांछन आसचो बावटो आमी उबयतले. हांव विनंती करता कर्नाटका प्रांतीय करिझमॅटीक संचालनाचो एपिस्कोपल एडवायझर बेलतांगडीचो गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर लॉरेन्स मुकुई हांणी हें सोलोवन व्हरच्याक. आमी उबे रावचे. बावट्याचो क्रिस्ताचो संकेत जावन कुरीस, पवित्र आत्म्याचो संकेत जावन पारवो, ताच्या देण्यांचो गुर्तू जावन उजो आनी मिसावाक संवसारा प्रेरीत जावच्या लोकांक पिंतरायिल्लो बावटो आसा. हो उबयतना आमी करिझमॅटीक संचालनाचे ध्येय गीत गावचे. पन्नास आमच्या मंगळूर दिएसीची नवीकरण सुरवातून पवित्र सभे उगडास काडून नव्या पेंतेकोस्ता परचेची सोमकोन आयल्या भुरगीं जेजू तुज्या मोगाची उल्हासताव संभ्रमताव भांगराळो जुबले पवित्र आत्म्या महिमा पाठून उबारताव बोंदे उल्हासताव संभ्रमताव भांगराळो जुबले पवित्र आत्म्या महिमा पाठून उबारताव बोंदे. देवान आमकां दिल्ली वर्सां बेसांवाची रास मालगड्यांच्या मागण्याक ताणें काडली कुरपे रास पोंपलेले बी जावन पळा दी कणशांची ती रास एकठांय करून फावो जालें तुज्या भुरग्यांक उल्हासताव संभ्रमताव भांगराळो जुबले पवित्र आत्म्या महिमा पाठून उबारताव बोंदेर उल्हासताव संभ्रमताव भांगराळो जुबले पवित्र आत्म्या महिमा पाठून उबारताव बोंदे पवित्र आत्म्या महिमा पाठून उबारताव बोंदे पवित्र आत्म्या महिमा पाठून उबारताव बोंदे. मोगाचनो आता ह्या कार्याचे आनी तशेंच बांगराळ्या वर्साचे उक्तावण कार्य अदीक मानादीक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना मंगळूरचे गवळी बाब सोलोवन व्हरतले. ह्या आल्तारेर व्हडलो दिवो आसा फाटल्यान उलोदिता गवळी बापांनी तो पेटोवच्याक दिवो आनी ह्या मारिफात हो संकेत वा ही वात संकेत देवाचे उतर आमचे वाटेक दिवो म्हणच्याचो. देवाच्या उतराक मान दिवचे तसलो आमकां देवाच्या उतराचें मोल उडासा काडचें तसलो ही वात हो दिवो आमी आतां पेटयतले.
देखर आमी भक्तीपणान तो वांटो घेवन सो तळयो पेटून सोम्याक आमचे मदें स्वागत. ताच्या व्हडा साल्वासांवाच्या देण्याक अभिनंदन आनी अर्गां स्तुती सोम्या जेजू क्रिस्ताक. तशेंच कॅरिझमॅटीक संचालनाचो आत्मीक निर्देशक बाब क्लिफर फर्नांडीस, संचालनाचो अध्यक्ष आसा केविन डिसोजा, कार्यदर्शी ब्लॉसम रेगो हांणी आनी तशेंच नेम्यारल्या सांद्यांनी हांगा मुखार दवरले. पवित्रत्म्याच्या 7 देण्यांच्या गुर्त जावन आसचे, 7 वाती आसचे तसले त्यो वाती पेटोवच्यो. आतां कॅरिझमॅटीक संचालनाची वेबसायट आनी तशेंच यूट्यूब चॅनल नोवेन्स तें लोकार्पण जातलें www.ccrmangalore.in. संमेलनाचो प्रसंगदार आसा मानादीक बाब जोसेफ इडट्टू हांणी हें उक्तावण वा लोकार्पण कार्य सोलोवन व्हरचें. आय रिक्वेस्ट रेवरेंड फादर जोसेफ इडट्टू टू inaugurate the website and the YouTube channel of Mangalore Charismatic Movement. ताळयो दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. जाय तूं आमकां सोम्या जेजू, राव तूं आमचे मदें सोम्या जेजू. मोगळ भाव भयणीनो, इतल्यार उक्तावण कार्य संपता आनी थोड्याच वेळान पवित्र मिसाचें बलिदान ह्या आल्तारीर हांगा आमी भेटयतले. हांव उलो दितां. याजक आनी इगर्जेच्या पटीकोन मिसाची मुस्तायकी न्हेसून तयार रावचें. तशेंच वेदीर आसल्या गवळी बापांनी आनी याजक आनी पाटी इगर्जेच्या पटीक कडेन मिसाच्या पुरुशां वागचे खातीर वेचें. देव बरें करूं. आमी बसचे आनी थोड्याच वेळान प्रवेश गीत आरंभ करतले.
आदाराचे सौम्या पातीव नासा भक्ती तुझे लागी सौम्या आम्ही आयल्या सर्वेश्वरा देवा तुझो आधार मागता कात्या काळजान मंदिरात तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता वातात आमचे सौम्या मिरळता मोडा मोरान तुका लग्नता तुझे कृपा बरी आम्ही पयस गेलेल्या तुझे कृपेन तुझे दयेन हांगा जमल्या आनी केदीस तुझे गांव पयस नाशे तुझी ससाय आमकां दी म्हूण सौम्या मागता कात्या काळजान मंदिरांत तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता वातात आमचे सौम्या मिरळता मोडा मोरान तुका लग्नता मंदिरांत तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता वातात आमचे सौम्या मिरळता मोडा मोरान तुका लग्नता सुकून गेल्यो शेळयो आमी सर जावन आसा तुझ्या आदाराची सौम्या पातीव नासा भक्तीन तुझे लागी सौम्या आमी आयल्या सर्वेश्वरा देवा तुझो आधार मागता कात्या काळजान मंदिरांत तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता वातात आमचे सौम्या मिरळता मोडा मोरान तुका लग्नता कात्या काळजान मंदिरांत तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता वातात आमचे सौम्या मिरळता मोडा मोरान तुका लग्नता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मगाळ भाव भयणीनो मगाळी याजाकानो धार्मीक भयणीनो भाव भयणीनो तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा बायबल आमच्या जिविताक एक दिवो देवाचें उतर कितलें गोड रुचीक तसो स्वाद तसो नाद आमी अनुभव केला आनी हे फुडले दीस तुमकां खंडीत जावन संतोशाचे पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी भरलेले मोग संतोश समाधान उमाळून येवचें तसलें हें संमेलन जावं दी म्हणून आमी मागया साबार आशा आकांक्षा दवरून आमी हांगासर आयल्या आमची तेसांवां आसात आमच्या कुटुंबाचीं आसात आमचे कडेन मागणे विसरलेल्यांचे आसात ते सकड सांगाता घालून सोमयाचें हें उंचलें बलिदान पास्काचें बलिदान आमी भेटोवच्याक फुडें सरया आज पवित्र सभा फेस्त करता भाग्यवंत पेद्रू दर्नचे सद्रेची परब द चेअर ऑफ सेंट पीटर म्हळ्यार अधिकारान तो शिकयतलो जेजू उपरांत ताका दिल्लो अधिकार शेळयांक पोसूंक शेळयांक सोरोवंक आनी ताणें हो अधिकार लोकांक एकवटान दवरूंक कसो वापरलो तसो नियाळ करूंक आज जगतो दीस
पापसाहेब फ्रांसीस ह्या ताच्या सद्रेचेर त्या बसकेचेर आसा आनी थंय तावन रोमा तावन तो शिकयता. सा पेद्रूची बाजिलिका हाचें मूळ थळ जंय सा पेद्रूक निके पेल्लो आसा. आनी तशें आसतना खंयच्या अधिकारान आनी पदवेन तो शिकयता तें आमी जाणाव. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, पवित्र सभेचे कातोलीक पवित्र सभेचे सांदे म्हणलें वळखून घेवंक आज आमी अभिमान भोगता. सगळ्या संवसारार विस्तारलेली पवित्र सभा. आज सोमी ह्या सभेत हांव कितें आशेता तें समजून घेवया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचीं पदकां वळखून घेवया आनी पदकांचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत म्हगे सदां संवाद मये सगळ्या दुर्गांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Cristo
करूया. सर्वेस्परासर पदवेदार देवा, तुजो धर्मदूत भाग्यवंत पेद्रू जेजूक तुजो पूत म्हूण दृढ उसाळणेन वळखलो. देखून तुवें ताका तुजे पवित्र सभेची बुन्याद केलोय. घुसपा गोंदळान वा कसल्याच वादळान आमचो भावार्थ दंडावळावंक दिनाका. आनी तुज्या पवित्र सभेच्या एकवटात हांवन आमचे मदल्या कोणाकच वेगळो सोरूंक निर्मिनाका. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. साम पेद्रूच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. आतां तुमचे मदें आसलेल्या वडिलांक हांव ही बोधबाळ सांगतां. हांवूय तुमचे बरीच एक वडील आनी जेजू क्रिस्ताच्या कश्टाचो भागीदार साक्षीदार. फुडें उगडापी करूंक आसचे महिमेंत तुमचे सवय एक वांटेली. तुमचे तबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक सरया. देवाचे कुशे प्रमाणे तांची जतन घेया. पूण कायद्याच्या बाळान न्हय, बगार संतोशान. तुमकां मेळोवंक असो फायदो चिंतून न्हय, बगार काळजाच्या उदारपणान. तुमचे जतनेक दिल्ल्या हिंडाक तुमी कठिनायेन चलोवचे न्हय, बगार तुमीच बरी देख दिया. हाचे वरवीं श्रेश्ठ गवळी प्रत्यक्ष जावच्या वेळार केदींच भावाना तसलो महिमेचो मुकुट तुमी जोडूंक पावतल्यात. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. Serves por hermoso goli, cais paca urena. Serves por hermoso goli, cais paca urena. Serves por hermoso goli, cais paca urena. Pasbusoro mertatei, tomaka vishe dita. Prashad budka sarshi, makato apor vorta. Muchachivak novia katai dita. Serves por hermoso goli, cais paca urena. आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेन सोरा. कित्याक तूं मुझे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दिता. Serves por hermoso goli, cais paca
म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. हांव तुका सांगता पेद्रू वा कडप तूं आनी ह्या कडपाचेर मोदी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचेना. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या. तवळू सेझरिया फिलिपी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावुल्ल्या वेळार जेसून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदातार जुवा म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. तवळू जेसू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेसू पेद्रूक म्हणालो, भागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्हय, बागार सर्गीच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो सावयो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, सांत पेद्रूचें नांव आमी आयकलें. वांजेलांत आनी पयल्या वाचपांतय ताच्या पत्रांतलीं उतरां आनी तशेंच वांजेलांत ताणें सोम्या विशयान सांगिल्लीं उतरां आमी आयकलीं. आनी हो बावार्थ उसारलेलो आमच्या बावार्थेचो बुन्याद वा पंचांग म्हणून आमी लेखयत तसलो पेद्रू आज आमचे कडेन आनी जेजू आमचे कडेन उलयता. पेद्रूचें नांव पवित्र पुस्तकांत 150 फावटी आनी ताका आड नांव तें दिल्लें जेजून
ताचें नीज नांव सिमांव. जेजून ताका केफास म्हणून आपयिल्लें. सिमांव म्हणलें नांव पावणशें फावटी आसा खंय, आनी केफास 9 फावटी. कशें जेजू उपरांत 6 फावटी कोणाचें नांव काडलां नव्या सोल्ल्यांत म्हण विचारल्यार तें पेद्रूचें. हेर कोणायचें आमकां नांव सोदल्यार मेळना. आनी जेजू उपरांत पवित्र सभेचें, जेजूच्या नव्या कुटुंबाचें मुखेलपण घेतलेलो हो मास्लिपाक्सो मोगोर वा पागी. उपरांत जेरुजल्यांत जेजूचेर बावर्त दवरलेल्यांक आयिल्ल्या कटकाये वेळार, दोगदोण्या वेळार लोकांक बावर्तांत थीर करच्याक जेरुजल्यांत, उपरांत अंत्योकांत, मागीर निमाणें रोमाक येवन सोम्यान दिल्लें मिसांव ताणें जारी केलें. आनी मिसांव हें, हांवें तुजे पासत मागणें केलां आनी तूं फाटीं परतल्या उपरांत तुज्या भावंडांक सो बावर्त थीर कोर म्हणून. आमचो बावर्त थीर करच्याक जेजून ताका विंचलो आनी ताचें नांवय थिरासण्याचें कडाप वा व्हड एक फातर. आनी ह्या कडपाचेर आमचो बावार्थ बांदून हाडला. मगाळ भाव भयणीनो, पेद्रू कसो आसलो, कसो जालो, कितें जालो, पवित्र पुस्तक आमकां जायतें सांगता. गालिलेयाच्या सरोवरांत आपल्या भावा आंद्रे सांगता तो जाळां उडयतना जेजून ताका पळयलें. काम करचो मनीस, आळशी न्हय. आनी तो काजारी, ताची सासूमाई एक दीस हुशार नासली म्हणून आमी आयकल्यान जेजून तिचो हात धरून उठयिल्लें. काफारनावांत तांचें घर आसा आनी त्या घराचेर एक ल्हान कोपेल बांदलां. आनी हो एक काजारी आमचो पयलो पाप साहेब पवित्र सभेचो रोमांत आपलें रगत वारोवन वा आपलो जीव दिवन तकलीपंदा पांय वयर करून कुर्सारूम कळोन प्राण सोडूंक आशिल्लो. आपल्या सोम्या बरी मोरूंक ताका नाका आसलें, आपूण फावो न्हय म्हूण ताणें चिंतल्लें. मसलेची रास पडलेल्या वेळार एका सुताऱ्यान सांगिल्ल्या उतराक हो पागी परिणत पागी तरी त्या दीस चलवल्लो. त्या उतराक ताणें मान दिलो आनी व्हड जैत मसल्याची रास ताणें देगेक हाडली. म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस, दिंबियेर तो पडलो. मसली धरच्याक आनी पाताक वळखोवच्या कितें संबंद आसा? पळयल्लें ताणें येदोळ पर्यांत एका मनशाक, एका मेस्त्रीक, एका सुताऱ्याक. पूण आज ताणें वळखून घेतलें हो देव. ना जाल्यार अशें जावंक सादच ना. ह्या दिसा उजवाडाक मसली धरची म्हळ्यार येदी व्हडली रास. ताचे थंय आपणा भितरच बावर्त उमाळोन आयिल्लो आनी ताणें दिंबियेर पडोवन तो पदकांचें बोगसाणें विसारच्या मारिफात दाखोवन दिलो. आनी उपरांतलें गडीत आमी जाणाव. हेर साबार गडितां घडल्यांत हुंड्याचें अजाप, ह्या इतर साबार अजापां घडल्यांत. पूण एक प्रमुख गडीत हाच्या वांजेलांत आमी आयकलें. सेजारिया फिलिप्पी नांवाच्या त्या उंच तळाक ते गेल्ल्या वेळार जेजून विचारलें सवाल, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा? गे सुद्दी म्हणटा हांव, गे सुद्दी. तोंडांत हांव तोंडाक खोबरो पाशार जालें. तूं एक प्रवादी, तूं जेरेमिया, तूं जुआंव बावतिस्त या कोण बसयलोलो तो. पूण जेजूक तातूंत तृप्ती नातली. पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? आनी त्या सवालाची जाप जावंक पावली सगळ्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचें मूळ वा एक बी. त्या एका उतरा मारिफात सगळो पवित्र सभेचो बावर्त चौकास फुलोवन आयलो. तूं जावन आसा एक क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. देवाचो पूत, जिव्या देवाचो पूत हांगासर आयला आनी तो तेला आयिल्लो. क्रिस्त म्हळ्यार तेला आयिल्लो, माक्कुल्लो, देवान धाडलेलो सोडवणदार म्हणून ताणें मानून घेतिल्लें. पूण ताका तें समान समजोवंक ना. एका वाटेन जेजून ताका बरें होगळाप दिली, उल्हासिलें.
ताचें नांव बदलिलें पूण जेजून चिंतुल्लो सडवणदार आनी पेद्रून चिंतुल्लो सडवणदार एकलोच गी तें जेजू ताका समजयता. जेजू तक्षणच ताका सांगता तुवें सांगचें सामा बापान तें उगडापें केलें. पूण पेद्रू ताका कुशीन आपोवन बेश्टायतना जेजून म्हणलें हळे हांवें आतां जेरुसलेमाक वचोंक आसा, थंय म्हाका विकृत करतले, म्हाका जिवेशी मारतले, तिसऱ्या दिसा हांव जिवंत उरतलो, तशें तुका गडाना जावं सोम्या म्हणटा आसतना जेजून ताका सैताना म्हणून सांगलें. आत्तां ताका कडपा म्हणून उलो केल्लें, आत्तां सैताना म्हणून आपयलें म्हणटस जेजूची आलोचन आपणा विशयांतली, पेद्रूची आलोचन जेजू विशयांतली कितलो ताफावत पळया. जेजूक कसो तो आशेतलो, अरे मासलेची रास अशी मेळ्ळी जाल्यार फाल्यां रोमागारांक एका पेटाक धांवडयेत, आमी आमचो गांव स्वतंत्र करयेत, बसयल्लो सडवणदार हांगा आसा, आमचे कडेन सक्कड बळ आसा, कांय करीचे म्हणना, एक उतर पुरो. असलें चिंता पेद्रूचें खंडीत जावन. पूण जेजून क्रिस्त म्हणल्या शब्दांत तेला इल्लो मात्र न्ही, रक्तान नाल्लोय आसा. हांगासर हो कुरीस आसा, हो कुरीस पेद्रूच्या तकले भितर तेदो मुसर येवंक ना. कुर्साचें मरण आपणाक मरोंक आसतलें, हांवें क्रिस्त जायजें जाल्यार, खरेंच तेला इल्लो जायजें जाल्यार हो बपतिस्म घेजय हांवें रक्ताचो, तें पेद्रूक तेदोळ पर्यंत समजोंक नातलें. सवकास हें पैण करचें पडलें. आमकां सांगूंक सुलाभ तूं जावन आसा एक क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून, पूण जेजूक ताणें त्या रितीन वळखचें जाल्यार लांब पैण करचें पडलें. आनी हें पैण जेजूच्या मुखल्यान वचोन न्ही, ताच्या फाटल्यान म्हजो पाटलाव कर, तूं मुखार वचनाका, हांव येता मुखार, म्हज्या फाटल्यान ये म्हणून पेद्रूक सांगलेंच पेद्रोन ही वाट धरची पडली. सैतान ह्या दिसांनी आमी जोब पुस्तक वाचता, बायबलोतोन वा देवाचें उतर वाचच्या ह्या धांवणेंत जोब पत्र्यार्काच्या पुस्तकान साबार पटी सैतान पाटी मुखार वयर सकयल येता म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा. तो वगेच बसना, सैतान केदींस निदानाकय. आनी तशें जाल्ल्यान तो जोबाक कशें कश्टिता ताच्या भावार्थाची परिक्षा करता. ताचें प्रमुख काम आरोप मांडचो, एक्युजर. सैतान म्हणल्यार शब्दाचो अर्थच आरोप मांडचो, हेरांची सुखी सोदून काडच्यो, कोणाच्यो खंय सुखी मेळटात गी त्यो सोदून काडच्यो आनी तांकां धरणीक आपटून सोडचें, देवातावन पयस व्हरचें. आनी जेजून तें उतर पेद्रूक म्हळें म्हळ्यार ताचें तसलें दुखीचें उतर खंडीत ना. खंडीत जावन जेजूचें उतर आयकना तो सादारण लजे कंठी बावुल्ल्या बरी बावलो आसतलो. ताका नीट तकली धरूंक खंडीत जावना, पूण जेजून ताका उठोवचें पडलें. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, पेद्रूक रोमांत पावता पर्यंत कसलें परिवर्तन जालें आमी थोडें चिंतून पळयत. पयलें देवाक आयकोवची आशा आसली. सांजू हांव बावतिस्ता सरशीन तो गेल्लो ताचें उतर आयकोंक. ताचो भाव आंद्रू येतलो, एक व्हड कारिज्मातीक प्रिचर आयला, एक प्रवादी आयला, ताका आयकोंक या म्हणून आयकोंक गेल्ले. कित्याक म्हळ्यार आंद्रुनी ताका ताची वळख करून दिल्ली. देवाक आयकोवची आशा ताका आसली. ताकाय उदार जावंक आशा आसली, उदार मन आसो तो मनीस. आनी देवान ताकाय आयकचें म्हणली ताका आशा आसली. देखून जेजूक तो इल्ली सुचनाय दिता, हांवें सांगलें देवान आयकचें म्हणून. संवसार सगळो एकच फावटी बदलून सोडिचें म्हणली आशा ताका आसली. देखून तालवार व्हरून गेल्लो येताना गेत्सेमनी माळ्याक कोणी कलें केल्यार हांगासर 2 आसात. एक तालवार पुरो म्हणली जेजून, ताणें 2 काण गेल्ल्यो, हांगासर 2 आसात म्हणून. दुस्मानाचें पेंकाड मोण सोडी जई म्हणली आशाय ताका आसली. ताणें चिंतुलो देव सादारण आमी वडल बटन दामल्ल्या बरें, कंप्युटराचो बटन दामलो थंय पडलें, आमी सांगलें थंय जालें म्हणून. तसो देव तो भोवशा आशेवन आसलो. हांवें सांगल्ल्या बरी आयकोवचो देव, मागल्ल्या तो वळ दिवचो देव. सादारण आमच्या मेशिनांत पयशे घालून बटन दामतना उदकाची बाटली वा इतर खंयचे पिवोवचे वस्तू मेळटा तसली म्हणून. पूण तसलो देव आमचो न्हय.
म्हणून जेजून ताका स्पश्ट करीचें पडलें. पूण तो कसो बदल्लो पळया. सवकासाच्या पयल्या वाचपांत आमकां तें आयकोंक मेळटा. वडिलांक हांव बुदबाळ सांगता, कश्टांच्या भागीदारपणा विशयान तो सांगता. तुमकां दिल्ल्या शेळयांक तुमी तांची बरी कन्न जतन करा उदार मनान, आनी काळजाच्या जडायन न्हय बगार कुशे मनान, उदारपणान, कठिणायन न्हय तांच्या कठिणायन तांकां सलय नाकात. तुमच्या शेळयांक तुमच्या तबेन दिल्ल्या आमकां याजकांक, बेसपांक, सर कुटुंबाच्या वडिलांक, शिक्षकांक, शिक्षकींक सर्वांक हो एक आदेश बरो आसा. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, पेद्रू सोखास परिवर्तन जालो. आज आमी कशे आयले हांव पळया ह्या कारिज्मातीक वा बायबल संमेलनाक. आमी आमचो देव कसलो हांवें सांगिल्ले बरी आयकोनसो आजच मेळाचे, आतांच मेळाचे असलें चिंतून आयिल्ले हांव. ह्या आमी मागल्या एका मागण्या मारिफात सक्कड आमची दुस्मानकाय दवरलेले, आमचे विरोध आसचे बदलोवचें तसलें, खिणा भितर बदलोवचें तसलें परिवर्तन आशेवन आमी आयल्या हांव जाल्यार जेजू आमकांय म्हणत, म्हजे सरशिलो पयसर सैताना म्हणून तूं देवान चिंतलेल्या बरें चिंतिनाय, मनशान चिंतलेल्या बरें चिंताय. मोगाळ भाव भयणीनो, पेद्रून दिल्ली साक्स आज पापा फ्रांसीस आमकां दिता. आज जर तर पापा फ्रांसीस आमचे मदें बसला जाल्यार, ह्या हांगासर येवन प्रसंग दीत जाल्यार कितें सांगात. पेद्रूच्या काळजाची आशा आमकां सांगत खंडीत जावन दुबळ्या धाकट्यांचो मोग करा, दुबळ्या धाकट्यांक सोदून वचा. खंय मेरेर आसल्या, खंय पलतोडी आसल्या, खंय हेणे तेणें शिंपडोवन गेल्ल्यांक सोदून वचा, शेळयांक सोदून वचा. घरा बसनाकात, चार वणटी भितर बसनाकात. कोणाची घरां बरीं नात, कोणाच्या कुटुंबांत बेजाराय निराशा आसा, खंयसर वांटे फांटे आसात, तांकां सांगात हाडूंक एकवटाक काम करूंक पळया. आज पवित्र सभेच्या एकवटाचें इपेस्त मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हें आमचें काम पेद्रू सांगात आसून खंडीत जावन पेद्रू आमचे पासत विनाती करून दी आनी आमी सवकास सोम्याचो पाटलाव करया. दुस्मानकायेक ह्या आमच्या विरोध कितेंय पितुरी करतल्यांक खंडीत जावन ससणाचें ससण पर्यंत इनाम ताणी जीक मेळटा म्हणली मेळ अशें ना. कित्याक पाताळाचे दारवटे ताचे वयर जैत व्हरूंक सकशे नात. पूण आमचो बाबार्थ मात तीर आसो. तुमकां कोणीय दुस्मान आसो नजो जेजू प्रमाणे तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. तुमकां सिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया. तुमकां वायट करतल्यांक बरें करा. एक मैल चलोवंक करतल्यार 2 मैल चला. अशें एका फाटल्यान एक जेजून दिवचे आदेश आमकां क्रिस्तांवांक दुस्मान आसूंक नजो म्हणलें सांगता. तशें ही शिकोवण सोम्याची पेद्रू मारिफात इतर आपोस्तलां मारिफात मेळिल्ली आमी उसारचो भावार्थ थीर जावंक वचचो पेद्रू आमचे खातीर विनंती करून मागया. आमेन. बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा. मुंड्या वनासंगी भेटैता ही देणी मानून तुगे
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनात महिमेक आमच्या सर्वेस्परा पवित्र बापा, हांगा जमलेली तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता ती देणी दयेन स्विकार कर आनी आमची मागणी कनवळ्यान मानून घे. भगवान पेद्रू तुज्या श्रेश्ठ गवळ्याच्या शिकवणेक पाळो दिवन आनी आमचो भावार्थ अखंड सांबाळून आमच्या ससनाच्या दायजाक आमी पावशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासनीक गवळ्या तुजो हिंड तूं केदीं सांडिनाय, पूण भाग्यवान धर्नुता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधित्व तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गुटू परगटुया. जेजू
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटो पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातेंत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सरपोद्वेदार बापा सर्वंदानांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडोणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी आतां राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. पूण तुज्या उतरांक म्हाका भलायकी मेळटली. प्रिय रे,
ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आपल्या भावा भयणीक भावार्थांत तीर करूंक तुज्या पुतान भाग्यवान पेद्रूक आज्ञा दिली. ताची परब संभ्रमून जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या सर्गींच्या पोशणा वरवीं पवित्र सभेच्या एकवटान तीर रावंक आनी एकामेका लागीं माया मोगान जियोंक आमकां घटाय दी म्हण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मगाळ भाव भयणीनो, थोडा बरवशान सोम्याक ताच्या उतरांत आनी ताच्या येवकारिस्तांत आनी ताच्या समुदायांत ताच्या मणयाऱ्या मारिफात भेटोवंक आमी हांगा आयल्या. एकामेकाच्या सहवासांत आमी आसतना आमी सोम्याचोच आदार घेता. तुमकां समेस्तांक ह्या फुडल्या दिसांनी तुमी आशिल्लें बरेंपण लाबून दी. सोमी तुमच्या काळजांत तसो ओत्मो घालून दी आनी जी सक्कट तुमची आशा आसा ती ताका काळजांतान सांगूंक तोच तुमकां कुमो करून दी. हांगासर आसच्या धार्मीक भाव भयणींक बिस्पाक मेळचो दीस शनवारा म्हूण घाल्लो तो फाल्यांचो दीस. कोणायकी धार्मीक भाव भयणींक येवंक फाल्यां बिस्पा मेळोंक जाय जाल्यार तुमी फाल्यां सकाळीं शुक्रारा येवयेत. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मगळ भाव भयणीनो, हें मीस जाल्लेंच आमी तुमकां उंडो वांटलेल्या देखून ह्या उंड्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागच्याक गवळी बापा लागीं हांव विनंती करतां. मगाळा सोम्या जेजू, बुकेल्ल्या लोकांक पळोवन तुजें काळीज बिरमतेन मोवाळ्ळें आनी तुवें उंड्याचें अजाप केलें. हांगासर आसचे आमच्यो बुकेल्ल्यो कुडी दादोशी करच्याक हाडलेले उंडे तूं पवित्र कर आनी अशें आमी तुज्या थंय आसच्या त्या विशेश मोगान आनी एकामेका थंय आसच्या उदारपणान ते घेवंक आनी गटायन बरोवन आनी फुडल्या वरांचें आमचें आध्यात्मीक साधन बऱ्या रितीन करूंक तुमचो आमकां आदार दी. तुमचो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. ज्या सकाळी मिसाक येताना पुरुशांवर आयिल्ले बरीच पाटी इगर्जेच्या पोर्टिकोकस पाटी वेचे निमाणें गीत आमी गायता आसतना उंडे वांटतले. त्या उपरांत प्रसंग आसा. प्रसंग उपरांत लव ऑफरींग आनी उपरांत साक्रामेंताचें आराधन आनी बेसांव. निमाणें गीत.
Yukar povitra mia Tu kayamchi mode तुझे शक्ति ना कांब राव तू आमचे सवे Yukar pavitra mia Tu kayam chimade Tujhe shakti na kaba Ratu amchi sove Check test. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. I studied my primary education in Kannada language in Beltangadi. हांव बेलतंगडींत म्हजें प्रायमरी शिकप हांवें केल्लें. From first standard to the fourth standard Payli class in Saint Teresa School there in Beltangadi. थंय बेलतंगडीन पयली तावन चवथी पर्यंत. 1984 to 88. 1988 पर्यंत 4 वर्स. I don't know any one of my classmates are here. Praise the Lord. So you're most welcome to these 4 days of Bible convention. तुमकां स्वागत करता ह्या 4 दिसांचे रितीरेक. And we are going to start now with the worship. आमी आतां अर्घ स्तुती करून सुरवात करता. And invoke the presence of the Holy Spirit here. पवित्रत्म्याची हाजरी आमी मागता. Jesus said, जेजून म्हळें, wherever 2 or 3 are gathered together म्हज्या नांवी सांगता मेळटा. in my name, म्हजे नांवी I am there in their midst. तांचे मदें आसा. Therefore, he is here right now. तो देखून हांगासर आतां आसा. Are you busy eating? Don't worry, I will give you time. तुमी खातें आतांच म्हूण दिसता. तुमकां वेळ दिता खावंक. How many of you watch our Divine UK live streaming every day? सकाळांक समजलें. So कितलीं many of जाणां? you. वय. So we know each other very well. आमी एकामेका जाणां. And we only used to see the camera, but we have come here to see you face to face. मुखामुखी आमकां आतां पळोवंक जाता, कॅमेरार न्हय. With me is Jeremiah, our music in charge from UK. जेरेमाया हांगासर आसा. म्युजीक असो इन्चार्ज युकेंतावन आयला. Praise the Lord. And it's a great privilege for me to be here back.
हांगासर तुमचे संगत आसूंक वतो संतोष भोगता. Some years ago in 2013, I had come to one of the 2013 parishes here in Mangalore. 2013व्या वर्सा एका फिरगेजेक हांगासर हांव आयिल्लो. That was when I was in Divine Pota as the assistant director over there, and I had come here for one retreat. तो वेळा हांव पोट्टांत असिस्टंट डिरेक्टर जावन आसलो. And it's a, always it's like a homecoming for me when I come back to Mangalore. कोडयाळे येवचे म्हळ्यार म्हाका घरा आयिल्ले बरी. It bring back all my old memories of my as a child. म्हजे आदले उगडास बाळपणाचे म्हाका येतात. My father had a very terrible incident when we were here. हांगासर आसता आसतना म्हज्या बापायक एक अचानक घडीत घडलें. He was bitten by a snake एका जीवदळीन ताका when we were in Beltangadi. बेलतंगडीन आसता आसतना. And there is also viper. तो आग्यो साबलो. And he was admitted in the Kankanadi hospital. कन्नडी here. हॉस्पिटलांत ताका एडमीट केल्लें. So, and I stayed with him हांगासर हांव रावलो as a ताच्या small boy ल्हान भुरगो जावन. for many months in the hospital. जायते म्हयने आस्पत्रेंत हांव रावलो. So there are a lot of memories connected to this place. जायतो उगडास म्हाका आसा ह्या जाग्याचो. Praise the Lord. In UK, I used to celebrate Konkani Mass. युकेंत कोंकणी मास सेलिब्रेट करतालो. Jeremiah, in Canada, your Mass. Praise the Lord. कन्नडाचे मीस तुमचे न्हय. So I feel well connected to you. देखून म्हाका तुमचे संग एक बांद भोगता. Praise the Lord. Thank you, Jesus. थँक यू जीजस. Praise you, Jesus. Now, once if you have finished your food, let us kindly stand and worship God. खाऊन जालें जाल्यार उबे रावया आनी देवाक अर्घ दिवया. Jesus said, as I told you already, wherever 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in their midst. जेजून म्हळें खंयसर दोग वतेक म्हजे नांवे सांगता मेळटात तांचे सांगता हांव आसां. Can you see me? Sometimes our eyes may bluff us. थोडे बडी आमचे दोळे आमकां फटयतात हांव तुमकां दिसता गी. When you walk on the road in the twilight, in the darkness, काळोखांत सांजेर चलता आसतना थोडे फावटी sometimes you see a snake on the road. वाटेर एक जीवदाळ दिसता तुमकां. But when there is light, you know it's only a rope. उजवाड आसता आसतना तुमकां कळटा ते जीवदाळ न्हय ती But दोरी. for a moment, you believed it as a snake. एक घडये तुमी चिंतलें ती जीवदाळ म्हणून. That means our eyes can bluff us. तशें म्हळ्यार आमचे दोळे आमकां फटोवंक शकतात. So maybe your eyes are bluffing you. भविष्य तुमचे दोळे तुमकां फटयतात. But one thing I could tell you. पूण एक गजाल हांव तुमकां सांगता. The Lord Jesus who is standing here जेजू क्रिस्त हांगासर आसो in the midst of you तुमचे मदें आसो. is more real than me. तो मुज्याकी चड खरो जावन आसा. He is more real than me. मुज्याकी चड खरे रितीन तो He हाजीर is आसा. more close to you than me. तो मुज्याकी चड तुमकां लागीं He is आसा. more approachable and available. ताचे संगी तुमकां चड लागीं येवंक साध्य जाता. Therefore, you are free to worship Him देखून तुमी ताका as you are inspired by the Holy Spirit. कशें तुमकां पवित्र आत्मा प्रेरीत करता Let's तशें. all lift up your hands सकड towards आमी आमचो heaven. हात उबारया. Let's look up to heaven. सर्गी पळया, सर्गाक The पळया. Heavenly Father, त्या सर्गीच्या बापाक Lord पळया. Jesus, जेजू क्रिस्त Holy Spirit पवित्र is watching you from heaven आमकां now. पळयता सर्गींत हांव. You can feel the power coming down from heaven. ताची सकत आमचेर येवची आमकां You can दिसता. feel the anointing falling on you right now. ताची तेलांची सकत आमचेर पडची आमकां You दिसता. can feel the power, the fire of ताची God सकत, is coming ताचो down उजो, upon you. ताची सकत ताचो उजो आमचेर येवचो आमकां The Lord is दिसता. setting you free right तो now. तुमकां Slowly call सोडयता. the name of Jesus. जेजूचें नांव तुमी उलो मारा. Let everybody call the name of Jesus. हर एकलो जेजूचें नांव उलो He is मारा. consoling you right तो now. तुमकां बुजयता. He is anointing you right तो now. तुमकां तेलायता. He is opening the heaven for तो you. ताचें सर्ग तुमकां तो All उक्तो the करता. angels and saints are here right now. सर्व आंज बुडवे आनी सांत भक्त हांगासर हाजीर आसा. All the heavenly beings are here right now. सर्व सर्गीच्यो शक्ती हांगाचेर हाजीर They आसा. all are interceding for ते you. सर्व तुमचे खातीर Let's मागतात. call the name of Jesus. जेजूचें Jesus. नांव उलो मारया. Everybody at the top of your voice. सर्व आमच्या व्हडल्या ताळान उलो मारया. जेजू जेजू. Do not be tired. तुमकां
Let everyone call the name of Jesus. तुमकां परसन जावची नाका जेजूचें There नांव is उलो power in the मारतना. name of Jesus. जेजूच्या नांवान विशेष सकत आसा. We need more power and more anointing and more love. जेजूची आमकां चड सकत गरज आसा, चड You can मागणी गरज feel आसा. the power of God. Call the name of Jesus. जेजूची सकत आपणाया, ताचें नांव उलो मारा. Do not be tired of calling the name of तुमकां Jesus. पुरासन बगची नाका जेजूचें नांव Do उलो not be मारतना. distracted by anything else. कितेंच तुमकां अडकळ बगची नाका. You and your Lord Jesus alone here right now. जेजू आनी तूं मात्र हांगासर आतां Let आसा. everyone lift up your hands and pray. सर्व तुमचे हात Call उबारा. the name of Jesus. जेजूचें नांव उलो मारा. Jesus. जेजू The Lord is coming to you right now. जेजू तुजे सरशीन आतां He is येता. consoling you right तुका now. तो बुजयता. He is wiping away the tears from your eyes. तुजी दुखां तो पुसता. He knows your pain. तुजी दुख ताका He कळीत knows your आसा. tears. तुजी दुखां ताका कळीत He आसा. knows the struggles you go तुजे through. कष्ट ताका कळीत जाता. He is consoling you right now. दुखां आतां तो बुजयता. He is coming to you right now. तुजे सरशीन तो येता. Let's worship God Almighty. ताका आमी आराधन करया. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. Word mark, word podwin, turns moja jivita. Word mark, word podwin, turns moja jivita. Alto capozão, sangria carzão. Alto capozão, sangria mana. Alto capozão, sangria bora. Tu mãos Let's all sing together. more love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my God. You are my God. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my God. You are my God. Let's worship God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise Thank you, you, Lord. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. We praise you, Father. We love you, Lord. We glorify you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus, All Jesus. glory, 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 Jesus, glory, Father. Jesus. We love you, Jesus. We Jesus, praise you, Father. Let's worship God. Jesus, Call the Jesus, name of Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Let every mouth be open now. Call the name of Jesus.
जेजूचे नाव उलो मारया Thank you, Jesus. Thank you, Father. We love you, Jesus. We praise you, Father. We glorify you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We praise you, Father. We love you. All glory, glory, glory. More love, more power. Let's cry out to God and say, Jesus, I need you. जेजू तू म्हाका जाय More power. Close your eyes and pray. तुमचे दोळे धांपून मागा He is coming to you. He is walking among you. तो तुमकां पळयता More love, more power, more of you in my life, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my might, and I will worship you. We praise you, Father. We love you, Lord. We glorify you, Lord. We thank you, Father. We praise you, Father. We love you, Jesus. We glorify you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. सगळ्या मोडान तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव Oh, glory, 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 Lord. तूं म्हजो देव ओ Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, glory, 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 Lord. We love you, Father. We praise you, Father. We thank you, Lord. All glory, 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 Lord. Thank you, Father. Praise you, Father. Hallelujah. The Lord is consoling you right now. जेजू तुमकां आतां The Lord is wiping away the tears from your eyes. तुका तो पुसता He is giving you the gift of tears with repentance. तुका तो बक्षण्याचो स्पिरीट दिता Those who feel like crying in front of Jesus with जेजू मुखार repentance, कोणाक रडोंक जाय let them cry louder. more of you He's strengthening you right now. You can feel the power. ताची सकत तुमकां आतां भोगूंक मेळटा Abba, Father, bless all these people of God right now. बाबा सर्व ह्या लोकांक तूं Anoint these people of God. तांकां तुजे सक्तीन बर Consecrate this whole area. तांकां तूं तेलाय ह्या सगळ्या Purify them. तांकां एकवटाय We command हांव तुका आदेश to दितां every power of the air ह्या सगळ्या वाऱ्याचो that is controlling this place. कितें सर हांगासर We command to this evil power तुजी सकत हांगासर to get out of this people, to get out of this place and go to the foot of Jesus सर्व वाईट हांगातन जेजूच्या पांयातळी and be bound there forever. आणि थंयसर आसूं सदांकाळ In Jesus' name, जेजूच्या नांवान call the name of Jesus, everybody. जेजूचे नांव सकड उलो मारा Do not be tired. जेजूचे नांव उलो मारूंक तुमी Everybody तक्षण together. सकड सांगता Jesus. जेजू Everybody. Jesus. जेजू Jesus. जेजू Jesus. जेजू जेजू Thank you, Jesus. Praise the Lord. Oh, glory, 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 Lord. महिमा तुका सोम्या All praise and worship, Lord. We तुका thank you. महिमा स्तुती आराधना Abba, we love you. बापा तुझो आमी मोग करता Jesus.
जेजू Thank you, Lord. बरका तुका सोम्या We praise you, Father. महिमा तुका सोम्या We love you, Lord. We praise you, Father. We glorify you, Lord. तुझी स्तुती करता हूँ Abba, Father, we love you. बापा आम्ही तुझं मान Abba, करतो. Father, we praise you. अब्बा बापा आम्ही तुका अर्घ Abba, देतो. Father, we glorify you, Lord. अब्बा बापा आम्ही तुझी स्तुती गायता. The Lord is touching you right now. जेजू तुमका आता पडता. The Lord is healing many people right आता now. तुमका जायत्या जाणांक गुण Mighty करता. healings and deliverance are taking place now. आता वड गुण करची सकत तुमच्या थंय येता. Glory, 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 Lord. महिमा तुका सोम्या. Vimala, the Lord is blessing you right now. Astrid, the Lord is touching and healing you. जेजू तुमका आपडता. Aloysius, the Lord is blessing and healing you right now. एलोशियस जेजू तुका गुण करता. Brian, the Lord is touching and healing you completely. ब्रायन तुका संपूर्ण Ramesh, जेजू the Lord is गुण करता. touching and healing you right now. John, the Lord is touching and healing you right now. जॉन Somebody who has got severe backbone pain and there is a fracture or some kind of problem, the Lord is healing you right now. पाठीच्या कण्याची दुख असले गुण The करता. Lord is strengthening your weak legs now. तुझे अस्कत पाय गुण करता. Some people who have got joint pain, arthritis problem, the Lord is clearing you, healing you right now. गांठी दुख जेजू गुण करता. Someone who has got lumps in the body, the Lord is healing you right now. जेजू गुण करता. Many people are getting anointing in your body. The Lord is giving you the gift of tears. जेजू तुमका You feel like crying in front of Jesus. जेजू मुखार तुमका रडया म्हणून बघता. The Lord is delivering you right now. Evil powers are coming out of your body right now. तुमचे तोंड वाईट सकत बाहेर सरता. Just call the name of Jesus. जेजूचे नाव उलो मारा. There is nothing impossible for our Lord Jesus. असाध्य ना त्याच्या नावात All those who call the name of Jesus will be healed. जेजूचे नाव उलो मारा तुमका. Everyone who call the name of Jesus will be saved. जेजूचे नाव उलो मारतलो एक सा. In my name there is healing. मुझ्या नावी तुमका Jesus गुण promised us. All those who call the name of Jesus will be healed. जेजूचे नाव उलो मारतलो गुण He's जाता. setting you free now. तो तुमका आता सोडयता. He's setting you free now. तो तुमका तुमच्या He's delivering you. तो तुमका तुमच्या कष्टांत Jesus. सोडयता. जेजू Jesus. जेजू Somebody who has got serious problem in the stomach, the Lord is healing you right now. विशेष नाम बोलायची असली गुण जाता. He's giving you the gift of tears with repentance. तो तुमका जिने बदला पाची दुखां He's दिता. consoling you. तो तुमका बुजयता. Even your mother may forget you. तुझी आवय तुका Your विसरल्या. father may forget तुझो you. बापूय तुका विसरल्या. But I will never forget हांव you. तुका विसरचो ना. The Lord is telling you right now. जेजू तुका म्हणटा. John 14:18. जॉन I will not leave you orphaned. हांव तुमका अनाथ मरी. I'm coming to you. हांव तुजे सशी I'm येता. coming to you. हांव तुजे सशी The Lord is coming to you right now. जेजू तुजेशी येता. Call the name of Jesus. जेजूचे नाव उलो मार. Jesus. जेजू More love. We need more power. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. Lift up your hands. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my God. You are my God. How to kapozong sogria karzan. How to kapozong sogria manan. How to kapozong sogria moran. Tu mazati
माझा देव. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Let's give a mighty hand to the Lord. Mighty hand to the Lord. Thank you, Lord, for your presence here, Lord. अर्गां तुका सोम्या तुजे हजरे खातीर. Thank you for your presence, Lord. तुजे हजरे खातीर तुका अर्गां सोम्या. Thank you, Abba. बापा तुका अर्गां. Praise the Lord. Praise the Lord. Right now, the Lord was blessing and healing you. जेजू तुमकां आतां गुण करतलो, तुमकां आपडतलो. Many of you could shed tears and pray during this worship. दुकां गळून मागतना तो तुमकां. How many of you could shed tears and pray? Lift up your hands. So many of you. It's a sign of the presence of God. When Jesus looked at Peter, Peter cried bitterly. जेजून पेद्रूचेर दिश्ट घालतना तो रडलो. When Jesus looked at you, you have no choice but cry. जेजून तुमचेर दिश्ट घालतना तुमकां रडा नासतना दुसरी वाट ना. Praise the Lord. Thank you, Jesus. अर्गां तुका सोम्या. The Lord has healed so many of you during this worship. जायत्यांक तुमकां ह्या आराधना वेळी जेजून गुण Some केला. people who could not bend your fingers and joints and here, all the joints, there was severe pain and you were struggling with this, but now you are released and healed now. कोणाक बोटां बागोवंक जायनातली दूख आसली जायत्या जाणांची ती गुण Those who are जाल्या. healed, check your body and you are healed, lift up your hand. Only those who are healed, lift up your hands and wave your hands like this. कोणाक गुण जाला ती मात्र Only- तुमचे हात उबारा. Only those who are healed, wave your hands like this. There are so many of you. Give a mighty hand to the Lord. Praise the Lord. Many of you are healed of your back pain. पाठ दुख जायत्यांची गुण You are not able to bend down and you are struggling with your back. Now you are healed completely. तुमकां बागोवंकूच जायनातलें. All those who are healed, lift up your hands. तुमचे हात उबारा. All those who are healed, check your spot, check your body, bend down and see. Those who are healed, lift up your hands and wave your hands. Wave your hands. All those who are healed. तुमकांच परीक्षा करून पळया. There are so many of you are lifting up the hands. Give a mighty, mighty hand to the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. There are so many healings the Lord has given you. कितलेशी गुण करची सकत देवान तुमकां दिल्या. But that is not what we really need. आमकां त्याची गरज ना. We are here to ask for Jesus Himself. आमी हांगासर आसून जेजूकूच विचारूंक. Please be seated. बसया. Praise the Lord. So, my dear brothers and sisters, भाव भयणीनो, let us reflect the word of God for some time. देवाचें उतर थोडो वेळ नियाळया. How many of you are attending a charismatic retreat for the first time? Kindly lift up your hands. पयले फावटी करिज्मातीक रेतीरेंत वांटो घेतली हात वयर करा. For the first time you are attending this kind of retreat, lift up your hands. असली रेतीर पयले फावटी तुमी वांटो घेवचो. तसली. There are some of you who have come for the first time. A special welcome for all of you. होय तुमकां वर्तो स्वागत. Praise the Lord. And as we have come together, आमी संगत आयल्या आसता. today I want to speak to you something about a starting point. आज एक सुरवातेची गजाल तुमकां उलोवंक कशी व्हरता तुमचे लागीं. The biggest problem today is starting trouble. आज वर्तो समस्या हो. For me also, always when we go for any retreat, खंय येतना ही सुरवात करची बारी कश्टांची. the problem is starting trouble. स्टार्टिंग ट्रबल म्हणटा आमी सुरवात करची. It's a real struggle. ही निजायकी एक कश्टांची गजाल. Especially when we go for spiritual retreats, there is always a starting trouble. वय आध्यात्मिक रितीर करूंक येता आसतना केदाळे हें कश्टांचें जाता सुरवात करचें. Because it's a spiritual battle. कित्याक म्हळ्यार हें एक आध्यात्मिक झूज. So, I'm going to speak to you about how to overcome this starting trouble. आज हांव कशें हें सुरवात हें झुजाची सुरवात करची म्हणलें तुमकां शिकयता. One day one person came एकलो आयलो and he said, ताणें म्हळें Father, I need some time of yours. म्हाका इल्लो तुमचो वेळ जाय. I said, it's so difficult to, get some time because we were having hectic schedule for our retreat. बारी कश्ट जाल्ले वेळ दिवंक कित्याक म्हळ्यार आमच्यो रेत्यो बारी सडीत आसल्यो. Even today, many people, Father, I need some time. आज जायते जाण म्हणाले इल्लो वेळ जाय फादर. But I don't know when is this some time I can arrange. केदाळ हो वेळ दिवचो म्हाका कळीत ना.
It's very difficult बारीक कष्ट हें because we are having a seminar in the morning from morning 9 o'clock onwards until afternoon, सकाळी दनपार and then evening the whole session. सेमिनार आसा आनी सांजेर परतून हें सेशन In between, finding out time for one by one, every one of you is not easy. एक एकल्याक तुमकां वेळ दिवन सोंसलीच न्हय. We just finished 3 days of retreat convention in Goa just last week. गोवांत 3 दिसांचें असलें And after this retreat, we are going back to UK. परतून आमी UK वेतले. So it's not easy. देखून हें सलीच न्हय. So one day one person came to me, एकलो आयलो आनी म्हणालो give me some time, Father. इल्लो वेळ दिया फादर. I said, I'll give you 2 or 3 minutes 2-3 मिनटां दिता तुका. in between the sessions. मोदें आमच्या टॉकाच्या उलोवपाच्या मोदें थोडो वेळ And he came आयलो and he was keeping quiet. वगच रावलो. I said, tell me. सांग रे. Then he said, Father, I don't know where to start खंय सुरू करचें कळना फादर. because family is a mess. कुटुंब एक गोंधळ. I don't know where to start my family problems. समस्या कुटुंबाची खंय सुरू करची. Financial problem is a long story to tell you, Father. दुडवाची कष्ट फादर खंय My- काणी सुरू करची कळना. My personal struggles, म्हजी वैयक्तीक समस्या I need at least one day to tell you. एक दीस जाय म्हाका तुजे कडेन उलोवंक. So I don't know where to start. खंय सुरू करचें कळना. Then I told him, don't worry, I will start. हांव स्टार्ट करतां तूं स्टार्ट करनाका. And then I asked him, open your hands, let us worship God for some time. तुजे हात उक्ते कर आनी देवाक थोडो वेळ अर्गां दिवया. The moment we started worshiping, आमी देवाक आराधन करूंक सुरू just केलेंच 1 minute of worship, एकच मिनटान he started bursting out in tears. तो रडूंक सुरू जालो. दुकां He broke down, he cried bitterly. रडलो कठीण रडलो. We continued worshiping for 2-3 आनी minutes. आमी 2-3 मिनटां आराधन करचें म्हूण धरिलें. Then he just, knelt down and then he fell down. He was going on crying. दिंबी घाली तो रडूंक सुरू जालो दिंबेर. And I took almost 10 minutes. 10 मिनटां काडीत He didn't say even a single sentence, but just crying. कितेंच ताणें सांगूंक ना बगर रडलो. And after some time he calmed down. थोड्या वेळान तो शांत जालो. And then he got up and said, Father, I have nothing to say. I feel released and relaxed. All my burdens are taken away. फादर म्हाका कितेंच तुमकां सांगूंक ना. म्हजे समस्या सगळे परिहार जाले. That day I learned a lesson. त्या दीस म्हाका कळ्ळें. If we start speaking to God all our problems, जर आमचे समस्या आमी देवाक सांगता जाल्यार we will not finish it in today or 3 days or 4 days, not even 1 year, because we have a lot of things to say. एक वर्स गेल्यार आमचे सांगून मुग दोवचें ना. कित्याक But the best thing to do is worship. आपुरबायेची गजाल ही की देवाक Worship. सुनची, देवाक अर्गां दिवची, Start worshiping. देवाचें आराधन करा. That is why when I came here, I don't know where to start, देखून हांव हांगा आयिल्लें तो म्हाका कळना खंय सुरू करचें. what to say, कितें सांगचें, which topic to talk. कितें उलोवचें. But one thing I know, एक गजाल म्हाका कळीत from आसा. my experience, म्हज्या अनुभवांत the best things to start with is worship. आपुरबायेची गजाल Praise the Lord. आराधनांत हांव सुरू When करचें. the worship happens, केदळ आराधन चलता most of your problems will be already solved. तुमचे समस्ये परिहार जातात. The Lord will be already active here. जेजू हांगासर येदोळस जिवाळ आसा. And even God will be active in me and all of us. आनी जेजू म्हजे थंय आनी तुमचे थंय And He will guide these preachings. तो तुमकां आमी कितें सांगता तें He तो will दिशा lead these दाखयता. moments. हो मार्गदर्शन दितलो. Praise the Lord. How did Moses led Israelites from Egypt to the promised land? इस्रायेलीतांक इजिप्तांत देवान मोइजे मुखांतर कशें बसयल्या गावाक वेलें. Moses was asked by God, मोइजेक देवान विचारलें, go and speak to the Pharaoh फेरो कडेन उलय, फाराव्या कडेन उलय, to release my people. म्हज्या लोकांक सोन सोड. For what? कित्याक? So that they may come and worship me. कित्याक तांणी येवन म्हाका आराधन करच्याक. Even for the Exodus, the deliverance of Israelites from Egypt, the starting point is worship. सगळे उतरणेच्या निर्गमनाच्या ते सुरवातेक आराधन. God did not say, I'm going to take them to the promised land, release them. देवान म्हळें ना हांव तांकां व्हरतां बसयल्ल्या गावाक, तांकां सोड. God did not say, I'm going to deliver them from the slavery. देवान सांगलें ना हांव तांकां गुलामपणांतल्यान बचाव करतलो. God did not say that I'm going to do some miracles and wonders in their life, I'm going to change their life. तुमचें जिवीत हांव बदलितलो, आश्चर्य करतलो म्हळें ना ताणें. But God said one thing, ताणें एक उतर म्हळें, let them come and worship me.
ते येऊन दित आनी म्हजें भजन करून दित Release them. सोणका Let them come and worship me. तांकां वचूंक दी ती येवन म्हजें आराधन करून So you are the starting point of your spiritual life is just worship. तुमची आध्यात्मिक जिणेची सुरवात आराधन Praise the Lord. Thank you, Jesus. अर्गां तुका Praise you, सोम्या. Jesus. अर्गां तुका Thank you, Father. अर्गां तुका सोम्या I remember we went to Africa for a retreat. आफ्रिकाक एक पटी रेतेरे गेल्ल्या And one lady came for retreat. एक चली आयिल्लें रेतेरेक And she came for prayer. मागण्याक तें आयलें And then she started talking so many things. जायतें तें उलोवंक लागलें And she said everything is okay for her, but she is not growing spiritually. सक्कड ओके आसा पूण आध्यात्मीक तरण हांव वाडना She is not growing spiritually. आत्मिकतेन तें वाडना Something is stopping her. कितें गी ताका आडखळ आसा I asked her, do you have any kind of wrong relationship or any unforgiveness, any addictions or any kind of evil tendencies? कांय तुका समस्या आसात कांय वायट संबंध आसा गी कांय वायट सवय आसा गी But she said, Father, I have nothing. तशें कांय ना फादर I have no problem at all. म्हाका समस्या कांय नात I'm leading a very good holy life. बरें भगवंत जिवीत हांव जियेतां And I tried my best to understand what was blocking her. कालें कितें ताका आडखळ आसा म्हूण सोदून काडूंक हांव आंवडेलो But I could not find anything. म्हाका कितेंच मेळ्ळें ना And she also did not say anything because she has nothing to remember. ती कांय कितें उडाक येवंक ना तिणें कांय सांगलें ना And then we said, okay, let's do one thing. Let's worship God. तर पुरो सोडया आमी देवाक अर्गां दिवया And we started worshiping. आनी आमी मागूंक Just calling out the name of जेजूचें Jesus. नांव आमी उलो मारूंक सुरू केलें Thanking God for all the wonders the Lord has done in our lives. सर बरेंपण केलें Just repeating the name of Jesus. तुका देवान केलें सर उपकारां खातीर And loving Jesus and expressing our love for Him. ताचो मोग नियाळ्ळं And then suddenly she started holding her stomach. ताणें ताच्या पोटाक हात She दवरलो felt something is moving in her stomach. कितें गी ताच्या पोटांत चलता म्हण And she felt like vomiting. ताका वोंकोंक आयलें And then one of the volunteers there brought a plastic एका प्लास्टीक bag. बॅग हाडलें एका And she even vomited. आनी तें वोंकलें And then the Lord revealed her problem. देवान ताची समस्या सांगली And she was not talking to one of her family members for a long time. कुटुंबाच्या एका संद्या लागीं जायतीं वर्सां तें उलयनातलें And then when we asked her, विचारलें ताका she said, Father, I have nothing against her, ताचे विरोध म्हाका कांय ना फादर but I don't want to talk to her. पूण ताचे लागीं म्हाका उलोवंक नाका I'm not comfortable in talking to her म्हाका ताचे लागीं उलोवंक बरें लागना because she had hatred, anger, unforgiveness in her heart. ताच्या काळजांत बोक्सनाचो स्पिरीट ना She kept always a distance from this lady. देखून ह्या चलये तावन Then she व्यक्ती said, पयस रावली Father, whenever I meet her, I greet her and I speak to her, but I don't want to go closer to her. हांव ताका मेळटा उलोवंक प्रयत्न करता पूण म्हाका लागीं वचोंक म्हाका नाका Then I asked her, can you pray for her? तुका ताच्या खातीर मागोवंक जाता गी She said, Father, I'm praying for her. हांव मागतें आसा ताच्या खातीर Then I asked her, can you pray for her, saying like this, Lord, bless her more than me? तुका ताचे खातीर अशें मागोवंक जाता की सोम्या म्हज्याकी चड ताका तूं आशिर्वादीत कर Then she was so hesitant. ते दळा ताका ती कशें पाटी सरलें तें You know, it's very easy for us to pray for others, उरल्यां खातीर मागोवंक चलीस but it's very difficult for those people to pray for those people who have hurt us. आमकां दुखयतल्यां खातीर मागोवंक कश्ट And that was her problem. तीच ताची समस्या And this unforgiveness has grown so much because it was for so many years she kept a distance. बक्षिनातलो हो समस्या जायतीं वर्सां ताका पयस दवरलो That was blocking her spiritual growth. तीच ताका ताच्या आध्यात्मीक जिविताक आडखळ जाली Praise the Lord. अर्गां तुका Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. महिमा Thank you, Lord. अर्गां तुका Right now, when I'm preaching these, some of you are feeling the same kind of problem in the stomach. हांव ह्यो गजाली सांगता आसतना थोड्यांचे तुमच्या पोटांत अशें The Lord is delivering you right now. जेजू तुमकां आतां सुटका दिता The Lord is delivering you from unforgiveness तुमकां आतां देव तुमच्या बक्षिनांत and आशिल्ल्या lot of मनोभावांतल्यान hurt सुटका दिता feelings, तुमचे थंय rejections. चिंतना आसात The Lord is healing you right now. जेजू तुमकां गुण Everybody close your eyes. तुमचे दोळे दांपा All those who feel that you are the ones who are going through these, lift up your hands and wave your hands. तुमकां अशेंच भोगता म्हणची तुमचे हात उबारा Wave your hands.
Keep your hands down. The Lord is delivering you right now. हात सकयल घाला जेजू Thank you, तुमकां Jesus. देता Praise you, Jesus. अर्गां तुका Thank you, सोम्या. Father. अर्गां तुका Praise बापा. you, Father. अर्गां तुका बापा And we read like this. Exodus chapter 8 verse 25. निर्गमन पुस्तक Exodus chapter 8 verse 25, we read like this. The word of God says, देवाचें उतर आमकां म्हणटा can you read? Exodus 28:25. तेन्ना मुयजेन म्हळें हांव तुजे सरशिलो वेताच सर्वेस्परा लागीं मागतलों फाल्यां सकाळीं मूस फाराव्या तावन तुज्या परिवारांत थावन आनी ताच्या लोकां तावन पयस सरतले पूण सर्वेस्पराक बली भेटोवचे खातीर लोकांक वचूंक सोडिनासतना फाराव आपलें दिल्लें उतर मोडिना जावं. Then Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, because Moses and Aaron said, please send these people to worship me. म्हज्या लोकांक देवाक आराधन करच्याक वचूंक सोड. And on behalf of God, Moses came and asked Pharaoh. फाराव्या लागीं मोइजेन अशें विचारलें. Then Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, go sacrifice to your God within this land. ह्या गांवांतूच देवाक तूं आराधन कर म्हळें. Then Moses said, मोइजेन म्हळें it would not be right to do so. तशें करूंक साध्य जायना. For the sacrifices that we offer to the Lord our God are offensive to the Egyptians. आमी करचें आराधन इजिप्तकारांक बरें लागना. Praise the Lord. So when Pharaoh said, you can worship God in this land, हांगासरच तुमकां देवाक आराधन करी why do you need to go out of this land to कित्या worship खातीर God? हांगाच्यान भायर तुमी वचचे. It was a reasonable question Pharaoh asked him. हें निजाय की बरें सवाल. Praise the Lord. Thank you, Jesus. अर्गां तुका Praise you, Jesus. Why did Pharaoh ask this and why did Moses denied it? फाराव्यान अशें कित्याक विचारलें आनी मोइजेन कित्याक जायना म्हळें. The reason Moses denied it कारण इतलेंच was this. Because कित्याक the whole Israelites in Egypt, सगळी इस्रायल परजा they were इजिप्त under the ruling of the Pharaoh. फाराव्याच्या हाताखालती आसली. When you are under the ruler of another ruler, you cannot worship the real ruler. तूं एकल्याच्या हाताखाल आसतना आनी एकल्याक तुका आराधन करूंक जायना. When you are controlled by some other powers, कोणी you तुका- cannot worship the true power. खंयची एक सकत तुका नियंत्रण करता आसतना नीज शक्तीक तुका आराधन करूंक When जायना. you are controlled by the evil one, you cannot be controlled by God. केदाळा तुका वायट सकत नियंत्रण करता. Therefore, तुका Moses said, देवाचे सक्तेक आराधन करूंक जायना. it देखून is, a मोइजेन म्हळें it is a requirement for the worship आमकां तें अवश्य आसा आराधना खातीर. that these people should be out of the power of this ruler, the present ruler of this darkness, and enter into the ruling of the heavenly Father. ह्या लोकांन ह्या फाराव्याच्या नियंत्रणांतून सुटून निज देवाच्या नियंत्रणाखाली येवची गरज आसा. Praise the Lord. अर्गां तुका And that is why देखून- when we come in this retreat, रेतीरे घेता आसतना my most important desire and intention when we start this retreat, म्हजी आशा इतलीच that you should be coming out, you should come out of the ruling of the powers of darkness and you should come under the power of God. काळोखाच्या सक्तीच्या नियंत्रणांतून भायर या आनी देवाच्या सक्तीच्या नियंत्रणाखाली Take a या. strong decision एक निर्धार घेया. to give away the bad habits, वाईट सवयो सोडच्याक एक all निर्धार the करा. service that we do to the evil one, वाईटाक आमी करसो तें all आराधन. the bad habits, वाईट सक्त्यो, all the wrong relationship, वाईट संबंध, all the addictions, सर्व व्यसना we have to give it up completely संपूर्ण आमी सोडची गरज. and come under the presence of God. देवाच्या हाजरे समोर Only then you can worship God. तवळ तुवें देवाक आराधन. Only then you can glorify God. देवाक तवळ तुवें महिमा दिवंक जाता. Praise the Lord. अर्गां तुका We read like this, the word of God says like this. Jeremiah chapter 15 verse 19. जेरेमिया अध्याय 15 Jeremiah chapter 15 verse 19, we read like this. Therefore, repeat after me, therefore,
देखून thus says the Lord, देव अशें म्हणटा if you turn back, If you तुम्ही turn back, पाटी I will take you back, I will take you back, and you shall stand before me. and you shall stand before me. If you utter what is precious If you utter what is precious and not what is worthless, and not what is worthless, you shall serve as my mouth. you shall serve as my mouth. It is they who will turn to you, It is they who will turn not to you, you not you, who will turn to them. who will turn to them. सर्वेस्परान म्हाका अशी जाप दिली तूं पाटी येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्वीकार करतलो आनी तूं म्हजे हुजीर उबो रावतलोय व्यर्थ न्हय बगर मोलाची उतरां तूं उलयशी जाल्यार तूं म्हजें तोंड कशें जातलोय तेदना ती तुजेशी परतून येतलीं आनी तूं तांचेशी वेचोनाय. The Lord says, if you turn back, I will take you back. तूं म्हाका पाटी येशी जाल्यार हांव तुका घेतलो. And then the Lord says, if you utter what is precious तूं बरें उलयशी जाल्यार मोलादीक उलयशी जाल्यार and not what is worthless, आनी गरजे बैलें वायट उलयनाशी you जाल्यार shall serve as my mouth. तूं म्हजें तोंड जातलोय. What is the speciality of the mouth of God? देवाच्या तोंडाची विशेशताय कितें? If God says something, it will happen. देव कितें सांगता तें जाता. If God says something, it will happen. देव कितें सांगता तें जाता. The Lord said, let there be the whole universe. सगळो संसार रचीत जावन देव He म्हणालो. said the universe was created. आनी सगळो संसार रचीत जालो. Jesus said, Lazarus, come out. लाजरा भायर ये म्हळें जेजून. That person came alive. तो जिवंत भायर आयलो. Jesus looked at the windstorm and said, calm down. ताणें वाऱ्या वादळाक सांगलें शांत जा. He rebuked the wind. आनी ताणें आदेश दिलो वाऱ्याक. So whatever Jesus say, जेजू कितें सांगता it will happen. तें जाताच. And that is the power of the mouth of God, हेंच देवाच्या तोंडाची हीच ती the सकत tongue of God. देवाची जीब. Now God says, देव म्हणटा if you utter what is precious तूं पवित्र आसचें बरें आसचें and उलयशीत not जाल्यार what is worthless, गरजे बायलें you shall serve as my mouth. तूं बरें उलयशी जाल्यार तूं म्हजें तोंड जातलो. Your mouth will be my mouth. तुजें तोंड म्हजें तोंड जातलें. When you say something, तूं कितें सांगता when you pray, तूं केदळां your मागता prayer will be answered. तुजें मागणें हांव आयकतलो. Your prayer will be heard. तुजें मागणें हांव When you आयकतलो. pray for healing, healing will take place. गूण जावंक मागता आसतना तूं गूण When you जातलो. command to evil one, तूं वायटाक विरोध उलयता आसतना evil one will obey you, वायट तुका खाल जातलें. because your tongue will become my tongue. कित्याक तुजी जीब म्हजी जीब जातली. Your mouth will serve as my mouth. तुजें तोंड म्हजें तोंड जातलें. But one condition, पूण एक गजाल if you speak what is precious, not what is worthless. मोलाचीं उतरां तूं उलयशी जाल्यार गरजे बैलें न्हय. Praise the Lord. अर्गां तुका सोम्या. Do you understand? If you speak what is precious, then your tongue will become the tongue of God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. So this is the problem that we all face because we use our tongue for unholy things. आमी आमची जीब वायटाक वापरता. We use our tongue and gossip against our own family members. अपवित्र उलोवंक वापरता. आमच्या कुटुंबाच्या फांद्या विरोध उलोवंक. We use our tongue and desecrate other human beings. आमी हेर भाऊ भयणींक अपवित्र करता आमच्या जिबेवर. Nowadays there is a new tendency. People want to use swearing words in every sentence. हर एका वाक्यांत And they don't realize तांकां तें कळना. when we use the swearing words and bad words, our tongue is getting defiled. आमी शिरापी उतरां उलयत आसतना And- जीब आमी अपवित्र करता. And with the same tongue, when we come and pray, आनी त्याच जिबेंत आमी येवन our prayer will not be heard. आमचें मागणें देव आयकूंचो ना. It will be blocked ताका अडकळ जातली. because this blessing and cursing will never come together from our tongue. बेसांव दिवचें आनी शिराप घालचो एकच चलचें ना. Praise the Lord. Lift up your right hand and say, thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. All glory to you, Jesus. महिमा तुका All सोबत. praises to you, Jesus. आराधन तुका Thank सोबत. you, Father. Thank you, Father. Praise you, Father. Praise you, We Father. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We glorify you, Lord. We glorify you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Master, Jesus, मुझे Master. have mercy on me. Have मुझे mercy काकुल on me. Jesus, Master, मुझे Jesus, सोम्या. Master. have mercy on me. Have मुझे mercy on काकुल me. कर. Thank you, Lord. अर्गां तुका सोम्या. Let's read this word of God. Let's read this word of God. Isaiah 59 verse 2 and 3. Isaiah 59 verse 2 and 3. Let's read this word.
इजाया अध्याय 50 आणि 9. Rather, your iniquities have been barriers between you and your God, and your sins have hidden his face from you. Okay, 1 and 2, 1 and 2. Isaiah 59 verse 1 and 2. Let's read. See, the Lord's hand is not too short to save. Everybody repeat after this. See, The the Lord's hand is not too short to save, Lord's hand is not too short to save, nor his ear too dull to hear. nor his ear too dull to hear. पळया सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना म्हणयत तितलो मोठवो न्हय, ताचे कान आयकूंक सकना म्हणयत तितले भेरे न्हय. Rather, your iniquities have been barriers between you and your God, Rather, your iniquities have been barriers between you and your God, and your sins have hidden his face from you, and your sins have hidden his face from you, so that he does not hear. so that he does not hear. Praise the Lord. Praise the Lord. बगर तुमच्या अपराधावरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळाचार जाला. तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयता, तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकूंक सकना. Praise the Lord. Our sins are blocking the presence of God. आमची पातकां देवाची हाजरेक आडखळ हाडटात. Only when we cleanse ourselves आमकां नितळ करता आसतना, and purify ourselves आमकांच आमी पवित्र करता आसतना and repent in the presence of God, आनी देवा मुखार आमी our आमची praise will be heard. आमची मागणी तो The Lord आयकता. says, my hand is not too short to save you. म्हजो हात मोठवो न्हय, My ears are not too dull to hear. म्हजे कान आयकूंक सकनात म्हणये तितले भेरे But न्हय. your iniquities are barriers between you and me. पूण तुमच्या अपराधा वरवीं Praise the Lord. वेगळा आसा. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Let's read Isaiah 58 verse 9. Isaiah 58 verse 9. Let's read this word of God. Then you shall call, and the Lord will answer. Then you shall call, and the Lord will answer. Repeat after me. Then you shall call, Then you shall call, and the Lord will answer. and the Lord will answer. And you shall cry for help, And you shall cry for help, and he will say, and he will say, here I am. Here I am. If you remove the yoke from among you, If you remove the yoke from among the you, pointing of the finger, the pointing of the finger, the speaking of evil, the speaking of evil, तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसां. तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासतना आनी कोणायची निंदा करिनासतना रावशात जाल्यार. if somebody call me, I will immediately respond. कोणी म्हाका आपयता जाल्यार हांव ताका जाप दितां. Suppose somebody calls me Father Joseph, कोणी म्हाका म्हणटा जाल्यार फादर जोसेफ, immediately I will look at that place and person and say, what happened? Why did you call me? हांव तिशीन पळोवन म्हणटा कितें जालें, Here I am. हांगा आसां. So just imagine when you call God and God instantly answer you, here I am, tell me what you want me to do for you. केदळ तूं देवाक आपयता आनी देव म्हणटा कितें जाय बा तुका. It will be a wonderful experience. तो एक अपुरबायसो अनुभव जातो. When you call God instantly answer you. आनी देवाक तूं उलो मारतना तक्षण तो तुका जाप दिता. Now God says, आतां देव तुका म्हणटा when you shall call तूं म्हाका आपयता and I will answer you हांव तुका जाप दितलो. and say, here I am. हांव म्हणटलो हांव I will answer you instantly तक्षण हांव म्हणटलो and I will say, here I am. हांगा हांव आसां. But one condition, पूण एक if you remove the yoke from among you, तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार, you remove the yoke from among you. तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार, Yoke means burden. जडाई, Don't be a burden for others. हेरांक एक जडाई जायनाका. Pointing of the finger. बोट जोकी नाका. Pointing of the finger means accusing others, हेरांच्यो चुकी दाखोवप, blaming others, दुखोवचें, attacking others, हेरांचेर hurting others. हेरांक दुखोवचें. Stop that. ते रावया. Third one is speaking of the evil, वायट उलोवचें, gossiping, हेरांच्यो खबरो करच्यो. speaking against our own family members. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या विरोध If you remove these three things from your life, तुजे जिणेतावन ह्यो तीन गजाली when you cry for help, I will answer you. देवाक तूं उलो मारतना हांव तुका I जाप will दितलो. answer you, here I am. हांगा हांव आसां म्हणटलो. Praise the Lord. Lift up your right hand and say, thank you, Jesus. अर्गां तुका Thank you, Father.
अर्गां तुका Praise बापा. you, Father. Praise you, Father. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We glorify you, Lord. We glorify you, Thank Lord. you, Father. Thank you, अर्गां तुका Father. बापा. The Lord is healing some people who have got swelling on your knees and legs and pain, and you are struggling to be seated there, but now the pain has just disappeared. The swelling has also disappeared completely. बसूंक कश्ट जाल्यात पूण गंटीची दूख सूज देवान गुण केल्या. And those who experience this, check your body, check your knee, and that swelling is gone completely, and pain is also gone. Check your body, check your knee, and those who are healed, lift up your hands and wave your hands. तुमचीच परीक्षा करा आणि हात उबारा. Only those who are healed, lift up your hands and wave your hands. गुण जाल्ली मात्र हात उखला. There are so many of you are waving the hands. Give a mighty, mighty hand to the Lord. Mighty hand to the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. अर्गां तुका Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Let's read this word of God. Psalm 34 verse 12 and 13. Psalm 34 verse 12 and 13. Let's read this word of God. 34, 12 and 13. Which of you desires life Which of you desires life and covets many days to enjoy good? and covet many days to enjoy good? Keep your tongue from evil Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. and your lips from speaking deceit. Praise the Lord. Praise the Lord. Psalm 34 verse 12 and 13. कोण तो मनीस जो जिवीत आशेता आनी सुख संतोषाचे जीब दीस अत्रेकता. तुजी जीब वायटातावन पयस दवर आनी तुजे वंट फट उलयना जावं. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. So the Lord says, if anybody wants to be holy, पवित्र जावं कोणी कुशी व्हरता if जाल्यार you want to be blessed, तुका आशीर्वाद जाय जाल्यार this tongue should be holy. ही जीब पवित्र जावं. And then when you pray and worship God, त्या दळा तूं देवाक आराधन करतना the deliverance and healings will take place. सुटका आनी गुण करची सकत तुजे थंय वाळटली. Praise the Lord. Let's kindly stand in the presence of God. Let's close our eyes and repent of all the unholiness and uncleanness of our tongue. And if you have ever used any bad words or swearing words or unholy words, let us beg for forgiveness and pardon. तुवें असलें वायट उतर हेरांक उलयलां जाल्यार देवा लागचें बोगसणें माग. And the Lord is going to deliver you today. आनी जेजू तुका सुटका दितलो. The Lord is going to cleanse you right now. सोमी तुका नितळ करतलो. The Lord is going to purify you right now. तुका संपूर्ण तरान तो नितळ करतलो. Let's open our hands in front of Jesus. आमचे हात देवा मुखार उबारया. Heavenly Father, we thank you. सोमी आमी तुका अर्गां दिता. सर्गीच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता. Heavenly Father, we need your presence here right now. सर्गीच्या बापा तुजी हाजरी आमकां हे घडी आतां हांगासर जाय. All the angels and saints intercede for us right now. सर्व संत भक्तांनो आंज बुडव्यान आमचे खातीर विनंती All करा. the heavenly beings intercede for us right now. सर्गीच्या सर्व सक्त्यान आमचे खातीर विनंती करा. We need your grace. आमकां तुमची कृपा जाय. We need the intercession of all the angels and saints. सर्व संत भक्तांची मजत आतां आमकां जाय. Heavenly Father, we pray in front of you right now. सर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमचे मागणे आमी आतां उबारता. Release your children. आमकां तुज्या भुरग्यांक बचाव कर. Release them from all the afflictions and evil power. कश्टांतले वायट सक्तींतले आमकां बचाव कर. Just like you release Israelis from the slavery of Egyptians. इस्रायल घरांक इजिप्तचे बंदडींतावन तुवें बचाव केल्ले बरी. Deliver these people from the slavery of evil one. ह्या सर्व लोकांक वायटांतले तूं बचाव कर. If there is any kind of evil affliction in our families, कितेंय वायट सकत आमच्या कुटुंबांत आसा तर if we are in the control of the ruler of this world, ह्या संसाराच्या we need to come out of this ruling and stand under the ruling of our Lord. खंयच्याय एका वायट सक्तीच्या नियंत्रणा खाला आसा जाल्यार आमी सोम्याच्या नियंत्रणा खाला येवची गरज आसा. Lord, we repent of all the sins that we commit. आमच्या पातकांची आमी खरेपणी दूख धरता. We are so sorry for all the sins we have committed, Lord. आमी केल्ल्या पातका खातीर आमी दूख पावता. We thank you, Abba Father.
बापा आमी तुका अर्घ We घालता. praise you, Abba Father. तुजी आमी स्तुती करता. We love you, Abba Father. बापा आमी तुजो मोग करता. We glorify you, Abba Father. तुजी आमी स्तुती गायता. The Lord is healing and delivering many people. जेजू देव मस्त जनांक गुण करीत आसा. There are so many people who have not yet done your confession for long time. जायत्यांनी जायतो तेंप कुमसार जावन. The Lord says, how long shall I wait for you, my child? कितलो वेळ हांवें तुका राखून रावचे. I am waiting for you in the confessional. कुमसारेन हांव तुका राखून आसा म्हणटा. The Lord says there are many people who are not taking Jesus seriously. जेजूक गंभीर तरान जायतीं घेणांत म्हणटा. Your prayer life seriously. तुजें मागण्या जिवीत गंभीर घेनाय. If you take me seriously, तूं गंभीरायेन तुजें मागण्याचें जिवीत I will take you seriously. हांवूय तुका गंभीर तरान घेतलो. When Bartimaeus, a blind beggar, was sitting by the roadside, एकलो कुरडो वाटे देगेर बसून आसलेल्या वेळार Jesus was just passing by in front of him. जेजू तेने पाशार जातालो मात्र. Then he came to know Jesus is passing by. जेजू तेने येता म्हूण ताका कळीत जाताच. Instantly he called तक्षण ताणे उलो मारलो. loudly and said, व्हडल्यान तो म्हणटा, Jesus, son of David, have mercy on me. जेजू दाविदाच्या पुता मुजी बिरमोत पाव. Then everybody told him to keep quiet. सकडांनी म्हळें वोगो राव. Everyone said, why do you make noise? कितें आवाज करता या वोगो राव. What is the point in praying, crying out loudly? काले व्हडल्यान बोब घाल्ल्यान कितें जाता. Jesus won't listen to you. जेजू तुका कांय आयकना. He is walking among us. तो आमचे मोदें. We were all crying out to him and he didn't listen to us. आमी पुरा ताका उलो मारलो तो आयकूंक ना. Therefore he won't listen to you. तू कांय तो आयकूंचो ना. You keep quiet. तू तोंड दांप. You just keep quiet. तू तोंड दांप. But Bartimaeus did not listen to these people. बार्तिमेउस हांकां आयकना. Even though he was discouraged from praising God loudly, देवाक व्हडल्यान उलो मारूंक ताका आडकळतांनी केली जाल्यार he never listened to others. तांकां तो आयकलो ना. He knew Jesus is walking in front of me now. ताका कळीत आसलें जेजू आतां म्हज्या मुखल्यान If I don't call him now, आतां ताका हांव आपयना I जाल्यार will miss him forever. आतां ताका हांव संपूर्ण If I don't call him now, आतां हांव ताका आपयना जाल्यार I will miss him forever. ताका हांव ससनाक He होगडायतलो. is at hand right now. आतां तो म्हज्या हाता लागीं आसा. He is so close at hand आतां now. म्हाका बारीस तो लागीं आसा. I may not get him like this anymore. आतां मेळलेले बरी तो म्हाका मेळचोच. I may not get him like this anymore. आनी तो म्हाका अशें This मेळचोच. is the time of salvation. ही घडी सल्वासावाची This बाचेली. is the time of my healing. ही घडी म्हज्या गुण जावपाची. This is the time of my deliverance. ही म्हाका सुटका मेळची घडी. Therefore I will not keep quiet. आतां हांव वोगो रावचो ना. And he cried out more loudly, आनी ताणें व्हडल्यान बोब मारली. even more loudly. आनी की व्हडल्यान ताणें बोब मारली. And then Jesus heard him. तो व्हड जेजू ताका आयकलो. Jesus knew जेजू कळीत there जालें. are so many people who are following me. कितलेसो लोक म्हाका म्हजो फाटल्यान येता. There are so many people who are calling out my name. कितलीं जाणां म्हाका उलो मारतात. But only this man is taking me seriously. हो मनीस मात्र म्हाका गंभीर तरान घेता. Only he is calling me seriously. हो मात्र म्हाका गंभीर तरान आपयता. And therefore Jesus stood still in his life. देखून जेजू ताका Jesus stood still in his life ताचे जिणेन जेजू रावलो. and said, bring him here. ताका हांगा हाडा म्हणालो. And then the others, all those who are trying to keeping quiet, they themselves went and brought him to Jesus. कोणे ताका वोब घालनाका म्हणलें की तांणीच ताका जेजू सरशीन. And Jesus asked him, आनी जेजून विचारलें, what do you want me to do for you? तुका हांवें कितें करी What do जाय? you want me to do for you? तुका हांवें कितें करूंक जाय? Then he said, Lord, I want to see again. म्हाका परतून पळोवंक जाय सोम्या. I want to see again. परतून म्हाका पळोवंक जाय. Instantly Jesus healed him. जेजून ताका तक्षण गुण केलो. Mighty brothers and sisters, भावां भयणीनो, now you are the Bartimaeus. तुमी आसात तो बार्तमेव. You are that Bartimaeus. तोच बार्तमेव तुमी आसात. Once upon a time you were able to see. एका टायमार तुमी You were able to see your family members. तुज्या भाव भयणीक तूं पळोवंक शकतालोय. You were able to see the pain of others. हेरांची दूख तुका कळटाली. You were able to see the hard work of your father and mother. तुज्या आवय बापायचो तो कश्टांचो वावर तुका दिसतालो. You were able to see the love of your husband and wife. तुजे पतीचो मोग तुका दिसतालो. You are able to see the innocence of your children. तुज्या भुरग्यांचें तें मासूमपण तुका दिसतालें. You are able to see the tears that your family members are shed for you.
तुझ्या कुटुंबाच्या संध्यानी तुझ्या खातीर गळयल्लीं दुखां तुका दिसतालीं. But somewhere in the course of time, खंयी एकडे चुकलें. you lost this eyesight. ही दिश्ट सुकली. You lost this eyesight. ही दोळ्यांची दिश्ट सुकली. Now you don't see anybody else. तुका कितेंच दिसना. Now you don't see anyone else. कोणूच तुका दिसना. Now you only see yourself. आतां तू मात्र तुका दिसता. You're only thinking about your love, तुझ्या विशयान मात्र your happiness, तुझें बरेंपण. your pleasure, तुझें बरेंपण. your comfort, तुझें बरेंपण. and you are not able to see others. हेर तुका दिसना. Therefore, the Lord is telling you today, जेजू म्हणटा, my dear children, म्हज्या भुरग्यानो, you are so good. तूं बरो. You are so good. इतलो तूं But I बरो. have something against you. तुका म्हाका हें सांगूंक आसा. You have abandoned the love you had at first. तुवें आसलो तो सुरवेलो मोग होगडायला. Your original love is missing. तो पयलें आसलो मोग आतां चुकला. Once upon a time, you were so close to me. एका काळार तूं म्हाका चड लागीं आसलो. You used to read Bible every day. पवित्र पुस्तक सदां तूं वाचतालें. You used to kneel down and lift up your hands and praise God loudly. दिबी घालून हात वयर करन तूं मागतालो. You used to not to compromise with the word of God. देवाच्या उतरा संगी तूं समजयशी करना. Even a small sin, if you commit, you used to go for confession immediately. एक ल्हान पातक केल्यार बेगीनच तूं कुमसाराक वेता. But now you are changed a lot. आतां तूं बदललाय. You used to go for daily holy mass. सदां मिसा घेतालोय. Now you have sacrificed the holy mass and satisfying yourself only with your online masses. आतां तुका ऑनलायन मात्र मिस मात्र रुचता. तूं मिसाक वचूंक You are जाय. not like this. तूं असो नातलोय. What happened to you? कितें जालें? You have abandoned the love you had at first. तुवें सुरवेर आसलो तो मोग म्हजो होगडायलाय. Now you have no time to read Bible. तुका पवित्र पुस्तक वाचूंक वेळ ना. You don't feel like kneeling down and praying. तुका दिंबेगाल मागोंक मन येना. The initial love is missing. तो सुरवेलो मोग तुवें होगडायलाय. And you lost the eyesight. तुजी दिश्ट तुवें होगडायल्याय. So the Lord is telling you right now. जेजू आतां तुका म्हणटा. Now let's tell Jesus. आमी ताका सांगया. Jesus, I want to see you again. म्हाका तुका परतून I पळोवंक want to जाय. see again. तुका परतून म्हाका पळोवंक जाय. I want to see you again. परतून तुका म्हाका I'm पळोवंक so जाय. sorry, Lord. म्हाका बक्षी सोम्या. I have gone far away from you. तुजे तावन हांव पयस गेला. I'm coming back home. परत हांव पाटी येता सोम्या. Just like the prodigal son who came back home. वेचीक पुता बरी हांव पाटी I'm येता. coming back home. हांव पाटी येता सोम्या. Accept me. म्हाका स्वीकार कर. Let's all lift up your hands towards heaven and cry out to God and say, Lord, देवाक उलो मारा. I want to see you. म्हाका तुका पळोवंक जाय. Open my eyes. म्हजे दोळे उक्ते कर सोम्या. Open my heart. म्हजें काळीज उक्तें कर. I want to see you, Lord. म्हाका तुका पळोवंक जाय सोम्या. Just like the Bartimaeus cried out, बार्तमेवा परी ताणें उलो मारलो. I want to see you. तुका म्हाका पळोवंक जाय. There are so many around me कितलीशीं जाणां म्हजे who are भोवती आसात. stopping me from calling out your name. तुजें नांव उलो मारचें म्हाका आडकळ हाडटा. My own family members, म्हजेच कुटुंबाचे सांदे. my own relatives, म्हजेच सैरी. my own situations, म्हजी परिस्थिती. my financial burdens, म्हजे पयशांची my परिस्थिती. sicknesses of my body. म्हजी कुडीची परिस्थिती. Many things are stopping me from praising you, Lord. जायत्यो गजाली तुजें आराधन करूंक म्हाका आडकळ हाडटा. I'm sorry, Lord, म्हाका बक्षी सोम्या. but I'm not going to listen to them. हांव तांकां आयकना. I'm going to call out with more power, तुजें नांव व्हडे more loudly. व्हडाल्यान हांव तुजें नांव उलो Open my eyes, Lord. म्हजे दोळे उक्ते कर सोम्या. I want to see you again. तुका परतून म्हाका पळोवंक जाय. I want to get the original love I had. तो सुरवेलो मोग. I want to experience you once more. तो मोग परतून म्हाका बगूंक I want to come back to हांव you. परतून तुजेशी पाटी येवंक Let's all cry out to God. सोम्या उलो मारया. The Lord is anointing you right now. जेजू तुमकां आतां तेल आयता. The Lord is releasing you right तो now. तुमकां सुटका दिता. The Lord is delivering you right now. तो तुमकां बचाव करता. Open the eyes of my heart, God. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, God. म्हज्या काळजाचे दोळे उक्ते कर. Open the eyes of my heart. म्हज्या काळजाचे दोळे I उक्ते want to see you. कर. तुका म्हाका पळोवंक जाय. I want to see you.
तुका पळोवंक कशें येता. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. तुजे महिमेन तुका म्हाका पळोवंक जाय. Pour out your power and love तुजो मोग आनी as सकत we sing, Holy, 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 holy. We cry, holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Let's cry out to God. I want to see you, Lord. Open the eyes of my heart, God. Open the eyes of my heart. म्हज्या काळजाचे दोळे I उगड सोम्या. want to see you. तुका म्हाका पळोवंक जाय. I want to see you. Oh Lord, we love you. I want to see you, Lord. Open the eyes of my heart, God. Open the eyes of my heart. I want to see you. Promise to Jesus. I want to see you. I want to see you, Lord. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Thank you, Lord. I want to see you. I want to see you. मोगाचनो थोड्याच वेळान आमी सक्रामेंताची आराधना आरंभ करता आनी 8:20 8:20 आमी रावयता 8:30 सगळ्यांनी हेचे बरी अवकाश करून दिता ताच्या की पयले आतां एक प्रेज एंड वर्शीप गीत आमी घातलें आनी त्या दळा लव ऑफरींग मोगाची काणीक आमच्या वॉलंटियर्स कलेक्ट करतले तुमचे उदार मोन दाखया. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Tu masalah, tu serahkan dah, tu garis, tu masadi, tu Sugli mulia, tu magaris, tu masaldi, suglia karsantam, tu garadam kutam, suglia civitam, tu jerupadam sutam. सगळे शोभते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा सगळे आम्ही आमचे हात वयर काढून म्हणूया हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा शिजू 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 शिजूचे नाव आम्ही काढूया मोठ्यान मोठ्यान आणि मोठ्यान शिजूचे नाव काढ शिजू 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 जाता तितले मोठ्यान आणि मोठ्यान आणि आवाजान आणि आवाज शिजू 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 तुझ्या अख्ख्या पावरान आणि पावर आणि पावर शिजू 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 माका पाव शिजू माका पाव शिजू माका पाव शिजू 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 माका पाव हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सगळे म्हणूया सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा आसा तुम्ही म्हणा हांगा आणि मोठ्यान सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा The Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
I'll give you one, before we go into expose the Blessed Sacrament, I would like to speak to you one word of God. That is Ephesians chapter 2, verse 1 and 2. Ephesians chapter 2, verse 1 and 2. You were dead You were dead through the trespasses and sins and sins in which you once lived, in which you once lived, following the course of this world, following the course of this world, following the ruler of the power of the air, following the ruler of the power of the air, the spirit that is now at work among those who are disobedient. the spirit that is now at work among those who are disobedient. तुमच्या अप्रदानी पदकां वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्यात. एफएस घरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 वाक्य 1 तावन. तुमच्या अप्रदानी पदकां वरवीं तुमी एक काळार तुमी मेल्ल्यात. तवळ तुमी ह्या संवसाराचे कोटे वाटेन चलोवन आसल्यात. अंतराळा वयल्या आत्मीक निवास्यांचे अधिपतीक तशेंच देवाचें उतर मस्तून चलतले मदें राजकर्ते आत्म्याक तुमी काल जावन चलताल्यात. Bible says, ruler of the power of the air. Ruler of the power of the air. अंतराळा वयल्या त्या शक्तीक There is some powers which control certain areas. थोडे वातावरण नियंत्रण करची सकत आसा. Wherever we go for retreats, खंय आमी रितेर घेता आसतना if there is no proper intercession, थंय बरें विनतीचें मागणें ना जाल्यार intercession and sacrifices and fasting, we used to struggle a lot. तें कश्टांचें जाता. Because there is a ruler of the power of the air in those areas. त्या वाऱ्याची सकत त्या प्रदेशाची Only through fasting and prayer and intercession, these power of the air will be his power will be reduced and removed. विनतीच्या मागण्या वरवीं उपासा वरवीं प्राजिता वरवीं मात्र ते वाऱ्याची सकत नियंत्रणार हाडूंक जाता. Even in your families, the same thing is done. अशें तुमच्या कुटुंबांत अशेंच घडता. That is why we have a tradition in the Catholic Church. Once in a while, you have to bless your house. Parish priest has to come and bless your house. देखून विकाराक तुमी सांगतात आमचें घर बेजमेंत करा. Reconsecrate your house. तुमचीं घरां समर्पित करा. Because the power of the air should be removed through the blessing. कित्याक सर अपवित्रताय थंय तावन काडूंक जाय आनी Only then your prayers will go up. तवळ तुमची मागणी वयर वेतात. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So we are going to pray in a special way for this power of the air of this area during this adoration. या प्रदेशांतल्या त्या वाऱ्या खातीर त्या वारें पवित्र जावचे खातीर आमी मागया. Now let's all kindly kneel down and welcome Jesus into our midst. आमचे मदें जेजूक उबी रावून आमी स्वागत करया. Let's all kindly kneel down wherever you are. खंय तुमी आसा थंयसर जाता जाल्यार दिंबे The Lord is going to come in front of us right now. जेजू आमचे समोर आतां येतलो. And let's sing together and welcome Jesus into our midst. सांगात आमी गावया. आराधना आराधना जेजू तुका आराधना 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 जेजू 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 जेजू
Gesù. Aradhana, Aradhana, Gesù tuka, Aradhana, 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 Gesù tuka, Aradhana, Gesù, 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 Aradhana, Aradhana, Gesù tuka, Aradhana, 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 Gesù tuka, Aradhana. Let's all open our hands in front of Jesus. Let us pray for all the others who are joining in this retreat right now along with you. The Lord is coming to you as you pray for others. हेरां खातीर आमी मागया, हे रेतीर ज्ञानांतल्या खातीर मागया. जेजू आमचे संगी आतां येता, आयला. There are so many people who are struggling in their personal life. वैयक्तीक जिणेंत जायते जण कश्टून आसात. There may be so many people who are broken. मोडकर जाल्ल्यान जायते मनशांक कश्टून There are आसात. so many who are trying to come out of their bad habits. तांच्या वायट संवयांतल्यान भायर येवंक कश्टून आसात. There are so many who are struggling to overcome their temptations. तांची तेंते सावां वायटांतल्यान भायर येवंक कश्टून आसात. There are so many who are shedding tears with pain and sorrow in their heart. कश्टांत तांच्या काळजांत हांव दुखां गळोवन ते आसात. Let's pray for them. तांच्या खातीर आमी मागया. Tell the Lord, Lord, have mercy on all of them. तांच्या खातीर म्हणया, सोम्या तांची काकुळट कर. Release them from every bondage. तांकां सर्व कश्टांतल्यान सुटका लाभय. We pray in a special way, Lord. आमी विशेष रितीन मागता सोम्या. The Lord is consoling everyone right now. सर्वांक तांकां सोम्या आतां. Let's worship God. Repeat the name of Jesus. Thank Him from our heart. And say, thank you, Jesus. काळजांत हांव सोम्याक म्हणया, अर्गां तुका सोम्या. Thank you, Father. Praise you, Father. We love you, Jesus. We praise you, Jesus. All glory, 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 Father. We thank you, Father. We praise you, Father. We love you, Jesus. We glorify you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. We praise you. We love you, Jesus. We glorify you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. We love you, Jesus. We glorify you, Jesus. We thank you, Father. Thank you, Lord. Praise you, Father. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. We love you, Jesus. We glorify you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Please be seated right now for a moment. बसया. You know, I was talking to you about the power of the air. वाऱ्याचे सक्ती विशयान उलयतालो तुमचे लागीं. No, if you really want your prayer to be heard and answered, you need to break this power of the air. तुमच्या मागणें देवान आयकचें जाल्यार हे वाऱ्याची सकत तुमी फोडीचे पडटा. That is why when you go to certain places, there you cannot concentrate. थोडे कडेन तुमी गेल्यार तुमकां
थंयसर एकाग्रता दवरूंकूच जायना. Even certain holy places, so-called holy places, you don't feel like praying. पवित्र जाग्यांनी सयत आमकां मागया म्हूण बगना. But there are certain ordinary places you feel like praying, you can spend hours in prayer. थोडे कडेन गेल्यार सादारण जागो जाल्यार थंय बारीस मागया म्हूण बगता. Praise the Lord. And the same way, not only about the place, even on the people, this power can work. वाऱ्यार मात्र न्ही, लोकां मदेंय ही सकत आसूंक साध्य आसा. I have seen during the retreats, रितीर वेळार हांवें पळयलां. we have residential retreat in UK, in our retreat center, divine retreat center, UK. जिवंतपणाची रितीर आसा आमची UK. Certain retreats is very easy to lead. The first day itself, you can see a lot of anointing. थोड्या पटी पयल्या दिसाच बारीस एक तेलावणी चलता, बारीस अपुरबायेन रितीर चलोवंक जाता पयल्या But certain retreat, we don't feel that anointing. थोड्या रितीर आनी तें बगप येना. There's a lot of struggles, बारीक कश्ट जाता, confusion, गोंधळ आसता, disturbance. अडकळी आसता. Sound system doesn't work. थोडे पटी साऊंड सिस्टम Music doesn't come out properly. म्युझिक बरें जायना, And lot of confusion. मस्त गोंधळ चलता. Then when we listen to the people counseling and spiritual sharing and confession, we know there are a lot of blocks and bondages in their personal life. लोकांक कुमसारींत कावन्सिलिंगांत आयकताना तांचे जिणेंत ताच्यो आडकळी आमकां कळीत जातात. I remember once we were having a youth retreat, एक फावटी युवा जाणांक रितीर आसली. and during the worship time, तवळ आराधना वेळी the first session I was leading the session, and I found it was so difficult to proceed. सुरविल्या त्या सेशनांत Something was disturbing it. बारीक कश्ट जाताले. Children were all disturbed. सकड भुरगीं युवा जण They were feeling sleepy. तांकां न्हीद येताली. They were looking at each other. एकामेका पळोवनचें. Some were playing. थोडीं खेळटालीं. They were not listening to me at all. म्हाका आयकनातलींच. I was struggling to complete that session. तो टॉक आखेर करूंक म्हाका बारीक कश्ट जालो. At the end, आखरेक I was wondering, how am I going to complete these 3 days of retreat? This is only the first day. देवा म्हज्या 3 दीस रितीर हांवें कशी करची? हो आज पयलो दीस मात. I felt so bad. म्हाका बारी वायट बगलें. And after my session, I went to the chapel. उपरांत हांव कोपेलाक गेलो. I knelt down along with our team members. We knelt down, lifted the hands, and worshipped God for almost more than 1.5 hours continuously. निरंतर 1.5 घंटो हांव आनी म्हज्या पंगडा संगी हात वयर करन आमी मागणें केलें. Even when our shoulder was paining, but still we didn't keep it down. Just like Moses prayed on the mountain, we lifted the hands and prayed continuously, breaking every evil one of the air that is controlling those children. मोइजेचे हात दुखतले तरी तो मागतालो तशें आमी आमचे हात दुखतले तरी जाल्यार आमी मागलें ह्या भुरग्यांक तूं सुटका बई, तांकां एकाग्रता दी, तांकां गुण कर म्हणून. And after 1.5 hours of worship, 1.5 वरां उपरांत in the evening I came again for the session, next session. सांजेर दुसऱ्या त्या भाशणाक हांव सांगता And मेळटा. in the evening session, I noticed everyone was so attentive. सांजेर सक्कडी एक बारीस एकाग्रतेन And after the session, when we were worshiping God, चित दिवन आमी आराधन करता आसतना I could see everyone was crying and shedding tears. हर एकलीं रडटालीं, दुकां गळयतालीं. Then I understood, म्हाका समजलें these children are all very good. ही भुरगीं बारी बरीं. But the power of the air which was in control on them was blocking them from receiving the word of God. देवाचें उतर स्वीकार करच्याक तें मोंतणीचें वारें तांकां सोडिना. And when we were binding and praying in the chapel, आमी तांकां त्या कोपेलांत तांचे खातीर आमी they were released from this control of this evil one. तांचे खातीर मागता आसतना ती तांकां सुटका This लाभली. power of the air could not control them anymore. हें वातावरणाचें वारें तांकां नियंत्रणार दवरूंक शकलें ना. That is why Jesus said, if you bind here, it will be bound there. जेजू म्हणटा देखून तुमी हांगा कितें सोडयतात तें थंय सोडयिल्लें आसतलें. If you bind here, it will be bound in heaven. हांगा तुमी बांदतात जाल्यार तें सर्गी बांदलेलें. If you loose here, it will be loosened in heaven. हांगा होगडायलेलें सर्गी होगडायलेलें We आसता. all know in heaven there is no loosing and binding. सर्गी थंय घेवचें सोडचें ना. Heaven is a perfect place. There is no need of binding in heaven. सोडोवचें बांदचें सर्गी गरज ना, कित्याक तो एक संपूर्ण जागो. Then why did Jesus say in heaven there will be binding and loosing? तर सर्गी सोडोवचें बांदच्या विशयान जेजू कित्याक उलयलो? Because according to Jewish understanding, जूद देव चिंतपा प्रमाणे there are different types of heaven. जायते रितीचे सर्ग आसात. The highest heaven, lowest heaven. वयल्लो सर्ग आनी सकयलो सर्ग. In the highest heaven is the proper heaven. वयल्लो सर्ग जगतो सर्ग.
In the lowest heaven, सकयल्या सरकार that is where the powers of darkness remains. काळोखाचे त्यो शक्त्यो त्या सकयल्या सरकार आसात. That is why we read Ephesians chapter 6 verse 12. We read like this. Ephesians chapter 6 verse 12. एफेस घरांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्य 12. For our struggle is not against enemies of blood and flesh. आमचें झूज फकत मनशां विरोध न्हय, But against the rulers, अंतराळार आसलेल्या अधिकाऱ्यांक against the authorities, अधिपती विरोध, against the cosmic powers of this present darkness, संसाराच्या राजत्व आणि प्रभुत्व विरोध, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. काळोखी सक्त्यां विरोध. So against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Verse 12. So there are spiritual forces in the heavenly places. Praise the Lord. Thank you, Jesus. And these spiritual forces should be delivered, removed. आत्मिक सक्त्यो त्यो आमी काडून सोडच्यो पडतात. Praise the Lord. And for that, we need to do a lot of intercession. आमी ह्या खातीर त्यो वायट सक्त्यो काडचे खातीर आमी मागची गरज आसा. And I remember when we started our Divine UK live streaming in UK, आमी आमचें तें चॅनल सुरू केल्ल्या वेळार during the COVID time, कोविडा वेळार when the COVID started, कोविड सुरू जालें तेन्ना we happened to we got some around 12 priests and one bishop in our retreat center. They were all locked down inside. 12 जण याजक आनी एक बिसायब आमी भितर लॉकडावनांत आसल्या. They could not go. भायर वचोंक जावना. They had come to UK for retreats, ते रेतीरेक आयिल्ले, but they could not go anywhere. खंय वचोंक तांकां जालना. And they stayed in our retreat center. आमगेर रेतीर मंदिरांत ते रावले. And we, some team members and all the others, almost 15, 16 priests. आमी सादारण 15-16 जण याजक. And then Bishop said, let us start perpetual adoration. आमी आतां निरंतर आराधन सुरू करया. And we exposed the Blessed Sacrament in the chapel. आमी आमच्या कोपेलांत पवित्र सक्रमेंताचें And आराधन we सुरू केलें. started praying continuously. निरंतर आमी मागूंक सुरू केलें. Bishop himself was spending more than 8 hours in front of the Blessed Sacrament, continuously incensing. तो बिसायब निरंतर धूम पेटयतालो आनी त्या 8 वरांभर तो मागण्यांत And करतालो. all the priests, we were all praying and kneeling down and praying in front of the Blessed Sacrament in turn, 24 hours. 24 वरां आमी निरंतर ते उक्रिस्त समोर मागणे भेटयताले. And along with that, we also started the live streaming. आनी त्याचे सांगाता आमी ते चॅनलांत लाईव्ह स्ट्रीमिंग करूंक सुरू केलें. And within no time, the live streaming started reaching everywhere. जायते कडेन तें पावलें. Thousands of people started watching it. हजारो लोकांनी तें पळोवंक सुरू केलें. When one side the live streaming is going on, एकडच्यान हें लाईव्ह स्ट्रीमिंग चलता, another side, bishop and priests, we were all, so many priests were kneeling down and lifting up the hands and praying in front of the Blessed Sacrament. आनी एकडच्यान आमी जायते याजक दिंबीर पडोवन देवाक हात उबारून All throughout almost 6 months we continued like this. सो म्हयने आमी अशेंच केलें. And after that the bishop and priests had left and we continued, other team members continued, still going on. हेर ते याजक बिसायब गेले आनी आमी तें काम आनीक मुंदरून आसा. And I strongly feel म्हाका भोगता it is because of that powerful intercession of so many priests and including the bishop were kneeling down and lifting up the hands in front of the Blessed Sacrament that has given the power for the Divine UK live streamings. इतल्या याजकांचें हें अपुर्बायेचें विनवणेचें मागणें तांणी दिंबीर केल्लें मागणें त्या डिवायन यूकेक एक बारीस एक चालन दिवंक शकलां, सकत And दिवंक शकलां. even now this is continuing. There are 24-hour adoration of hundreds of people are attending these and leading these prayer. जायतीं 100 वयर मनशां हें आराधन चलोवन व्हरता तें अजून हें बारीस अपुर्बायेन चालू आसा. And that is the power source behind that service. हीच मागण्यांच ह्या. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Therefore, I want your help today. तुमची म्हाका मजत जाय. And I hope the organizers, the charismatic team had already started the intercession for this convention. हे रेतीरे खातीर दोळसो मागणें सुरू जालां. And I hope there are so many intercessions are going on.
विनवणेचे मागणें चलोवनूच आसा And but that is not enough. हें पावचें ना I want your cooperation too. तुमचो आदार म्हाका जाय Are you ready to cooperate? तयार आसात गी Are you ready to cooperate? तुमी सहकार दिवंक And I तयार want आसात? you to pray with me during these days, ह्या दिसांनी म्हजे संगी तुमी मागोवंक जाय doing fasting and praying, प्राचित करून मागा उपास because करून मागा we have to break the power of the air, आमी ह्या वातावरणाचें वारें ताचेर Which- आमी जैत व्हरूंक जाय which are in control among us, आमकां नियंत्रण करच्या Our सक्तीचेर आमी families. जैत व्हरूंक जाय आमच्या कुटुंबाचेर our communities. आमच्या समुदायाचेर Because I have noticed one thing. एक म्हाका कळीत जालां After the COVID lockdown, कोविडा उपरांत and after online masses had started in many places, ऑनलायन मास सुरू जाले मीस सुरू जाल्या उपरांत and now when the churches are reopened, इगर्जो उक्त्यो जाल्या उपरांत there is a lukewarmness started in the communities, एक तर शेळमोडेपण भितर सरलां a lack of zeal to come to the church and follow masses, एक उत्साह एक सक्कत एक उर्बा उणी जाल्या some kind of indifferentism against towards the Lord. जेजू थंय एका तराचें ससराई सडल्या We will break these only through intercession. आमी विनवण्याच्या मागण्यान मात्राचेर जैत व्हरूंक And शकता. many people are just comfortable with the online services, especially Holy Mass. ऑनलायनीचेर जावचे मीस आनी इत्यादी गजालींनीच मनीस तृप्त जाला Online services are good, ऑनलायनीर कितें येता तें बरें but Holy Mass, you have to come physically and celebrate it. पूण इगर्जेक येवन तुमी तें येवक्रिस्ताचें बलिदान भेटोवंक जाय One day one person came and asked me, एकलो म्हणालो Father, is it okay I attend the Holy Mass online? ऑनलायनीचेर मीस केल्यार जायना गी Is it okay? पूण न्ही कितें I attend the Divine UK online. हांवें डिवायन यूके ऑनलायनीचेर पळयलें I said it is not okay. तें ओके न्हय बा Because, कित्याक for example, I told him, this Christmas we are having a big celebration here. हांगासर ह्या क्रिस्मसाक हांगासर एक व्हडलें कार्यक्रम आसा And we are going to have a dinner. हांगासर एक जेवण आसा बरें And you are most welcome. आनी तुका मस्त वेलकम But you don't need to come. You watch online. We will broadcast it. तूं ऑनलायनीचेर पळय मात्र आमी We will eat here. जेवता. You enjoy from there watching. तूं आमी जेवता तूं थंय तावन पळोवन संतोष पाव I asked him, is that okay? तें ओके गी Then he understood. ताका समजलो विशय Because Holy Eucharist is the body of Christ. पवित्र येवक्रिस्त जेजूचीच कूड It's not enough that you watch it, but you have to receive it. तुवें पळयल्या पावाना तुवें ती स्वीकार करची गरजेची. Physically receive it. वैयक्तीक तरान तुवें ती घेवची दैहिक तरान तुवें घेवची गरजेची Yes, you were given excuse during the COVID-19 by the church. कोविड वेळार एक तुका एक ती That गजाल excuse दिली. is taken away. पूण आतां तें ना Now you have to come in the presence of the Lord. आतां तुवें सोमयाचे सुजीर येवचें Praise the Lord. Thank you, Jesus. Lift up your hands and say hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. All glory to you, Jesus. All glory to you, All Jesus. praises to you, Jesus. All praises to you, Jesus. So today onwards, please do pray extra holy rosaries. आस्तावनो चड पवित्र कोंता सोतेर्स म्हणा This coming 4 days, ह्या येवच्या 4 दिसांनी extra at least one holy rosary, एक तेर्स चडीत म्हणा one divine mercy. एक दैविक आकुळती सोतेर्स And चडीत म्हणा if possible, please do fasting also. जाता जाल्यार उपास करा How many of you can do one of these? Kindly lift up your hands. कोणाक एक म्हणी आमच्या पैकी करूंक जाता Praise the Lord. Because that is the only way we can break these bondages which are stopping us. ही एकच वाट आमकां अशें आडकळी वयर आमी जोईत व्हरच्याक Praise the Lord. Let's lift up your hands towards Jesus. Lift up towards Jesus. And slowly repeat the name of Jesus. Jesus, Jesus, we love you, Jesus. We praise you, Jesus. Thank you, Father. Praise you, Father. We glorify you, Jesus. We thank you, Abba, Father. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you, Jesus. We glorify you, Jesus. Abba, Father, we praise you. Abba, Father, we worship you. Abba, Father, we glorify you. All glory, 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 Father. We love you, Jesus. We praise you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Let's all kindly stand in the presence of God. We are going to worship God. We are worshiping in front of our Lord Jesus.
Everybody kindly stand in the presence of God. सर उबी रावया सोम्याचे आराधन करया. Let's thank the Lord Almighty. सर्गीच्या बापा गोलो मारया. In these moments of silence, as we are worshiping God, the Lord is delivering you right now. ह्या शांततेंत मौनपणी आमी मागतना सोम्या आमकां सुटका दिता. He is giving you the gift of tears with repentance. परत तो तुमकां दुखांचें देणें दिता. And slowly repeat the name of Jesus. सोम्याचें नांव उलो मारया. Slowly repeat the name of Jesus. सकाळ सोम्याचें नांव उलो मारया. In my name you will cast out demons. म्हज्या नांवान तुमी देंवन सरदावंडायतल्यात. In my name, whatever you ask, everything will be given to you. म्हज्या नांवान तुमी मागलेलें सगळें तुमकां मेळटलें. All those who call the name of Jesus will be healed. कोण जेजूचें नांव उलो मारता थंय गूण जातली. All those who call the name of Jesus will be saved. जेजूचें नांव उलो मारलेली बचाव जातली. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I praise you, Lord. Let's call the name of Jesus. Jesus, Jesus, जेजूचें नांव उलो मारया. Jesus, Jesus. I need you more. जेजू तूं म्हाका चड आनी चड जाय. Jesus, I need you more. जेजू म्हाका तूं चड आनी चडीत जाय. More of you, Lord. Hallelujah. Jesus, I need you more. जेजू तूं म्हाका चड आनी चड गरज Let's आसा. worship God sincerely. प्रामाणीकपणी जेजूचें आराधन करया. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Let's sing together loudly. I need you more than yesterday. I need you कालच्या की चड तूं म्हाका आज जाय. more than words can say. I need you more उतर आनी सांगच्या की चड तूं म्हाका जाय. than ever before. I need you, Lord. पयलेंच्या की आतां तूं चड म्हाका I जाय. need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. Lord, as the star goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Let's keep your hands on your heart and pray. I need you more, Lord. काळ जर आमचो हात दवर म्हणया सोम्या तूं म्हाका जाय. I'm broken and shattered. I'm broken and shattered. हांव देदेस्पर जालां. I'm feeling lonely and rejected. हांव एकसुरो जालां. I'm a sinner. I'm not worthy to stand here now. हांव पातकी सोम्या तुज्या मुखार रावंक फावो नाय. I need you right now. तूं म्हाका जाय आतां सोम्या. I need you every moment. हर एक घडये तूं म्हाका जाय. I need you right now, Lord. Yes, तूं Lord. We म्हाका need you आतां right जाय now. सोम्या. Let's cry out to God. I need you more. I need you more Angel, the Lord is blessing you. than yesterday. I need you more Stephen, the Lord is blessing you right now. एंजल than स्टीफन देव words तुमकां can say.
I need you. आशीर्वाद दिता. Somebody who has got varicose vein problem, the Lord is healing you right now. Never before. Varicose problem असलेल्या देवान गुण केला. The Lord is delivering you right now. I need you, Lord. Let's cry out to God and say, Need you, Lord. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Need you more. More than yesterday. bless all these people of God and anoint everybody. Let all the blocks and bondages be broken right now. Let every evil power, every evil affliction be out of these families, out of these people of God. Command in the holy name of Jesus to every unholy and unclean spirit to get out of these people right now. Let all these people of God be covered, and in the grace of God we pray. I need you more. I need you more. More than yesterday. I need you more. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need Let's you, stretch out your hands for Jesus and call out the name of Jesus. Jesus, everybody right now. More than Let's all call the name of I Jesus. need you more. Just like Bartimaeus cried out. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Oh, Jesus, Jesus. Let's worship God. Everybody call the name of Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. We love you, Jesus. We praise you, Jesus. We love you, Father. We glorify you, Lord. All glory, 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 Lord. Thank you, Father. Praise you, Father. We love you, Jesus. We praise you, Father. All glory, Lord. All glory, 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 Lord. Jesus, 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 Jesus. I need you more. I need you more. More than yesterday. I need you more. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, we need you, Lord. The Lord is consoling you right now. Close your eyes and keep your hands in your heart. Sylvia, the Lord is blessing you right now. Benjamin, the Lord is touching and healing you right now. Gloria, the Lord is touching and healing you right now. The Lord is blessing every child of God. The Lord's power is coming to you. Someone who has got severe pain on your heel, the Lord is healing you completely right now. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Slowly repeat the name of Jesus. Jesus. जेजूचे नाव उलो मारया. Repeat the name of Jesus. Jesus. जेजूचे नाव परत उलो मारया. He is setting you free completely. Thank you, तो Jesus. तुमका संपूर्ण तरण सुटका दिता. He is giving you the gift of repentance now. तो तुमका जिनी बदलापाची कृपा दिता. Thank you, Jesus. Remember all the sins we have committed against our Lord. Have mercy. आम्ही सम्या विरोध केली सर पातका मती गाड्या. And promise to Jesus, Jesus, I will be holy from this Yes, moment. Lord, I will हे be घडये holy from तावनो this हांव moment.
I will never पवित्र entertain जातो. any evil in my life. हांव वायटाक अवकाश दिवचो ना. I'm so sorry, Lord. Forgive me. म्हाका बक्षीस सोम्या. Wash me clean in your precious blood. म्हाका नितळ कर तुझ्या पवित्र रक्तान म्हाका धू. I need you, Jesus. तू म्हाका जाय सोम्या. I need you more. तू म्हाका चड आनी चड जाय. I need you, oh Lord. Jesus. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. The Lord is healing many people right now. जायत्यांक जेजू गुण करता. Somebody who has got a lump in the breast, the Lord is healing you right now. The lump has disappeared completely right now. The growth in the breast, the Lord is healing you right now. Thank you, Jesus. The Lord is touching you right now. Amen. Thank you, Lord. Somebody who has got skin allergy, skin disease, Oh, thank you, Jesus. the Lord is healing you completely right now. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. The Lord is also healing someone who has got fibroid problem in your uterus. The Lord is healing you right now. Jesus. Thank you, Lord. The Lord is delivering you right now. Thank you. Thank you. Call the name of Jesus. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus, we love you. Jesus, we love Jesus, you. we praise you. Jesus, we praise you. Jesus, we love glorify Lord. you. We love you, Lord. Thank you. Thank All you, glory, Lord. glory, glory, Thank you, Father. Lord. Thank you, Lord Jesus. I need you more. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I need you more. Hallelujah. I Hallelujah. need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Let's stretch out your right hand toward Jesus. Keep your left hand on your body part where you got sickness or pain. Right hand towards the Blessed Sacrament, and keep your left hand on your body part where you got sickness or pain. The Lord is healing you right now. He is releasing you from every pain. तो सर तुमचे दुखींतले निवारता. He is delivering you right now. तो तुमकां सुटका दिता. Every sickness is disappearing from you in the name of Jesus. Amen. सर्व वाईट तुमचे तावन पयस वेता. Everybody call the name of Jesus. हर एकलो जेजूचे नांव उलो मारा. Jesus. 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 Unceasingly, Jesus. 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 I need you more. Jesus. 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 We need you, Lord. Jesus. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Lord, I pray for all these people of God. Anoint everybody. Set everybody free. Let all the blocks and bondages be broken now. In Jesus' name. Let every pain disappear now. In Jesus' name we bind every unholy and unclean spirits to get out of these people right now. Let them all be healed and set free now. In Jesus' name we pray. Jesus, I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord.
Give a mighty hand to the Lord. Give a mighty hand to the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Right now, the Lord was blessing and healing so many of you. जायत्यांक जेजू गुण करतालो. The Lord's healing is upon you right now. आतां तुजेर जेजूची गुण करची सकत आसा. And the Lord is healing so many of you. You can experience it in your body. Check your body right now. तुमचे कुडींत परीक्षा करून पळया जेजून तुमकां गुण केला. Many people with spondylosis, neck pains, spondylosis problem, you are healed completely right now. Those who are healed, turn your head to both sides. Those who are healed, lift up your hands and wave your hands. Only those who are healed, only those who are healed, lift up your hands and wave your hands like this. Wave your hands. There are so many of you are lifting up the hands. Give a mighty hand to the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. All those who are healed of any kind of sickness with which you came here for today, and now the pain and sickness just disappeared from your body. खंयचेय एका रितीची पिडा तुम्ही गुण जायचे म्हण अशें आयिल्ल्यात आनी ती गुण जाल्या जाल्यार And lift up your hands, all those who are healed today after coming here for this day, first day of this retreat. All those who are healed of any kind of sickness, lift up your hands and wave your hands. Wave your hands like these. Wave your hands. You can see hundreds of people lifting up the hands. Give a mighty hand to the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Now we are going to receive the blessing of the Blessed Sacrament. आमी आतां युकरिस्तांतल्या सोम्याचे आशीर्वाद जोडूंक वेता. And now kindly kneel down in front of Jesus. As Jesus is blessing you, let's stretch out your hand towards the Blessed Sacrament and receive His blessing. Aradhana, Aradhana, Jesu Toka, Aradhana, 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 Jesu Toka. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine.
मोगाच्यानो एक घडी बरो आमी बसया. कोण तुमच्या स्ವಂತ वेहिकलाचेर आयल्यात दया करून तुम्ही वेचे नाका आतां एक घडी रावा. गरजेची एक या दोन इन्स्ट्रक्शन्स आसात. एकत्तपटी उठोवन गर्दी करनाकात दया करून. 8 जावन 20 मिनटां मात जालीं. बसांची वेवस्था केली आमी. एक इन्स्ट्रक्शन्स एक घडी बरो ऐका. आणि स्ವಂತ those of you come with your own vehicles, please be seated. थंयसर भायर 7 बसां आसात. एक सेफ वेचें बस आसा, सर्वीस बस. ते हांगा तावन काही कंबा येतलें, काही कंबा तावन मागीर ह्या मार्गाक KEBच्या मार्गाक जावन पडील जावन कण्णूर म्हणसर वेता सेफ वेचें. उषा ट्रॅव्हल्साची 2 बसां आसात. 3C पंपवेल हांगा तावन नंतूर जावन पंपवेल वेता. 3B नंतूर म्हणसर मात्र वेता. PTCची 4 बसां आसात. नंबर 31 एक 5 मिनटां लेट जाता म्हूण सांगलें तांणी, पूण तें नंतूर KPT लालबाग वेता. 14D PTCचें नंतूर KPT बोंदेलाक वेता. 30 नंबर नंतूर पंपवेल पडिलाक वेता. 4D नंतूर जावन पंपवेल वेता. आनी ती सकट बसांय एक मात सेफ वयचें हांगा काही कंबा जावन KEB जावन पडील जावन कण्णूर. बाकीचीं पुरा नंतूर वेतले आनी खंयच्याय बसार सोडोवंक जाता. पूण स्पेसिफिकली तुमकां बोंदेल वचोंक जाय जाल्यार 14D